ओवेसवर्ती निकोडेम नांवाचो फारिजेवाच्या पक्षांतलो जिदेवाचे महासभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदा रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, राबाय, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हणून आमी जाणा, कित्याक आपणा सोवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जो लोक म्हणटा जेजू देवा गेलो पूत न्ही, तेका वचो आनीक एक जबाब आहा, कित्याक आपणा सोवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जो मनीस देव ना म्हणटा तेका ह्यो आमगेल्यो बायबलाच्यो खुणाच पुरो. तेका तर तें आयकोन तर तेजे मोतींत वचना. ह्यो देवागेल्यो खुणा तो तर मांडून घेना जाल्यार तो जेजूचेर राड आहा. आनी जेजून म्हणलां, जो म्हजेर राड तो बापाचेर राड आनीक पवित्र आत्म्याचेर राड, आनीक ताच्या मागीर निसणटोन तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. तुगेल्या जिवितांत तुगेल्या घोराब्यांत दुयेंस आहा जाल्यार तें कोणाच्यानूच बरें करूंक शकना. कित्याक तुजे भितर देव ना. तुमचें सोवें देव ना. देव म्हळ्यार कितें? देव ना म्हळ्यार कितें? तूं जेजूचो शिश्य जालो ना. जेजूचो तूं शिश्य जालो म्हळ्यार तूं पवित्र कातोलीक जालो. आनी जेन्ना तूं पवित्र तूं सगळें वायट नाकारता, पयस कोत्ता, बंद कोत्ता, दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्या ताय माये मोगान वेव्हार कोत्ता, तेन्ना वायट तुगेलें सगळें नपयस जायन तुजे भितर पवित्र आत्मो येता. आनीक तूं देवाक भास दिता, हांव आसा तुजी चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. तर उतर आमकां दिलां आनी उतरान आमकां सांगिलां कितें करपा जाय तें. जेजून आमकां सांगिलां, सगळ्यांक म्हजी खबर सांगात, म्हजी खबर पुरगटात, दुसऱ्यांक बरी करात. आनी देवाचो गूट कांय ना. तुका आनी देव येन, तुज्या कानाको येन, तुगे बेडरुमा येन, ओर तुगे सपना येन, कांय सांगपा ना. चोय सगळें दिलो आहा. जेजून सांगिल्लें तें कोरे. देवान पट सांगलोलें जेजू येतलो तें घडोवन येयलें. आज जेजून सांगिलां तें तुमी शांती पावयाय. ना जाल्यार तुमगेलीं दुयेंसां तुमगे घरा पळय वाळटी लागल्या फामिलाच्या मेंबरांक, ती केन्नाच वचपाची ना. कित्याक तुमचें सोवें देव ना. तेका लागून कसल्योच खुणा तुमच्या जिवितांत जावपाच्यो न्हय. हेका लागून आमकां चड गरजेचें की आतांच्या आतां पवित्र जाय. देंवचार घडये तुमकां आज मारीत, नाजाल्यार येत्या वराक मारीत, नाजाल्यार रातयां तूं निदांत मरोत, फाल्यांचो दीस घडये तुका चोवपाक मेळपाचो ना. बायबलाचे 2 कळे बरयलो आहा वचोन चोय. यू कॅनॉट इवन बी शुअर ऑफ द नेक्स्ट आवर. तूं तर देवाचो शिश्य जालोलो ना, पवित्र कातोलीक जालोलो ना, दुसरी घडी, दुसरें वर तूं जितूत तो तुका कांय गॅरंटी ना. आनीक एक ओपारी आहा ती जेजून सांगिलां की तुजो आत्मो आज देवान आपयला रातचो. तूं हाल्यां उठपाचो ना. कित्याक ताका संवसाराची आस आहलोली. तर हे भाशेन आमी सगळीं आशेक गेलें कातोलिकां. आनी मागीर मरण तुमकां सारकें लागीं आहा. तूं खूंय काम कर, गल्फा कर, लंडन कर, कॅनडा कर, अमेरिका कर, ऑस्ट्रेलिया कर, खूंय कर. चोय यूके कितू लोक मरता चोय, पेपराचेर चोय. गोंयकार कातोलिकां कित्याक मरताय तीं? कितू इदाद मेळ्ळ्या? 100 वयर 110, 120 मेळ्ळ्या ना. जेजू गेलो वावर परगोड कोता आसतना तांकां जीत मारलें. जे पोरी 10 शिसांक जीत मारले. जेजू गेली खबर परगोड कोता आसतना, वावर कोता आसतना, ओजापा मिलाग्र कोता आसतना तांकां जीत मारले 10 जाणांक. ते भाशेन हीं मोन्ना आमकां भुरगेपणार गोंयकारांक दिश्टी पडटाय तीं. तांकां पवित्र कातोलीक आसतना तांकां जीत मारली. म्हजे भाशेन काम करता आसतना जीत मारली. म्हजे भाशेन खबर परगोड आसतना तांकां जीत मारली. शिसांक 10 शिसांक जीत मारले, तेश कोन्न तांकां जीत मारली ना. ती संवसाराच्या आशेक गेल्लीं. देंवसारान तेंची वाट लायली, जीत मारली देंवसरान. कसलीच खुणा तुमकां पळोवंक मेळपाची ना. कोवीड पिडा जाल्यार तुमची बरी जावपाची ना. लोकांक शुगर जालो देखून शुगर बरी जायना. हांव एकल्या वळखता तो पवित्र जायन जेजूची खबर परगोडटा. तो डायबेटीक आहलो. डायबेटीक तिका गेली कोडोन. तर हे भाशेन जो मनीस पवित्र कातोलीक जातलो, जो जेजूचो शिश्य जातलो, तेजी दुयेंसां सगळीं बरी जातलीं, पेकतलीं, काबार जातलीं. तो दुयेंसां विरेत जातलो तो मनीस. तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना.
आतां आमी बायबलाचे पळय आहाय तितल्यो खुणा घेवन ओ आमी कॅटलॉग घेवन ओ आमगेलो टेक्स्ट बूक घेवन ओ आमगेलो प्रॅक्टिकल बूक घेवन आमी मुखार या हेजे पळय मिलाग्रे आहाय त्यो करया आमी आनी जेजून सांगयला हेजे पळय नांव नाय कांय प्रॉब्लेम ना कॅन्सर म्हूण बरयलो ना केसो कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर वो लंग कॅन्सर वो केसो कॅन्सर म्हूण बरयलो ना कांय प्रॉब्लेम ना भिनाकाय जेजून सांगयलां हेज्या परस व्हडल्यो मिलाग्र्यो चड मिलाग्र्यो तुमी कोत्तेल्यात तूं म्हटली एड्स बरयलो ना तूं म्हटली कोवीड-19 खंय बरयलो आहा जेजून आमकां ब्लँक चॅक दिल्या जें पळय दुयेंस आहा दुयेंस येता दुयेंस येयलां दुयेंस जालो आहा ते दुयेंसाक तुमी फॉर्मायाय फील इन द ब्लँक जायतें तुका दुयेंसाचें नांव घाल्याय आनीक फॉर्माय तें सोडून वयतलें कित्याक देव म्हजें सोवें आसा जो मनीस पवित्र जाता ताजें सोवें बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आसता आनीक तेदनाच ह्यो खुणां ह्यो अजापां मिलाग्र्यो आमी करूंक शकताय शकताय जेजून ताका परतिपाल केलो खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता नव्यान जल्मल्ल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना निकोडेमान जेजूक म्हणलें म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक आनीक जल्मूंक जायत जेजून परतिपाल केलो खरें हांव तुका सांगता उदका आनीक आत्म्यांतावन जल्मल्ल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकना मनशां तावन जल्मतात ती मनशां सोयबाची आनीक आत्म्या तावन जल्मतात ती आत्म्याच्या सोयबाची तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका वारें आपणाक जाय थंय मारता आनीक तूं ताचो आवाज आयकोताय पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय जीं कोण आत्म्या तावन जल्मल्यांत तांचें सोवें तशेंच घडटा हिंगा ओ निकोडेम फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुदेवाचे महासोबेचो वांगडी ओ येसलो बेस्तेलो हलको पलको ज्यूसनी व्हडलो धर्माचो वडील तर जेजून एका निकोडेमाक म्हणलें खरेंच खरें हांव तुका सांगता नव्यान जल्मल्ल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना ट्रुली ट्रुली आय से टू यू अनलेस यू आर बॉर्न अगेन नव्यान जल्मल्ल्या बगोर यू कॅनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड तुवें सगळें हें वायट सोडून तुवें निच्यो करपाक जायो पातकांची दूख दवरपाक जाय आनीक देवाक भास दिवपाक जाय ही आसा हांव देवाची साकोर्ण जावं म्हजें सोबें तुजें उतरा प्रमाणें गोंयकार म्हणटा आमी सायबीण मांयक मान दिताय हे सगळे लोक सायबीण मांयची फकाणां कोताय गोंयकार कातोलीक सायबीण मांयची मान दिताय जाल्यार वेलांकणी धांवपा नासले आतां पयस जाला सायबिणी तो तूं मान दिताय जाल्यार पुर्तुगाला धांवपा नासले हूंय लुड्स आनी फातिमा तुमचो सायबिणी मान दिताय जाल्यार सायबिणीक घर चोवपाक तुमी बेतलेहेम ना जेरुजाल्याक ना जाल्यार नाजारेत वचपा नासले सायबिणीची फकाण कोताय गोंयकार कातोलिका आनी तियात्र काडटाय कांतर काडटाय कॉमेडी काडटाय सायबिणीच्या आदारान सायबिणीच्या नांवान सांतांच्या आदारान सांतांच्या नांवान खुर्साच्या आदारान ही सगळीं गोंयकार कातोलिकांक गेलीं फकाण जालें आनीक हे तुमकां सादे कातोलिकांक हे पळय कोंकणी माची पळय आहा ती पिशां काडटा तुमकां स्वता देव तांकां आदार कोता म्हणून सायबीण तांकां आदार कोता म्हणून कित्याक सगळे कातोलिकां इफेर ना व्हरपाक हो लोक सायबीण आनीक सांत आनीक जेजू आनीक हे हुरीस लोकां होंडा उडोवपाक ना जेजू सांगो थिंगा नव्यान जल्मल्ल्या बगोर हें सगळें इस्क्रेप हें सगळें पळय वायट आहा हो पळय एंटरटेनमेंट आहा तो आमगेलो टोटली झिरो जावपाचो झिरो कित्याक जेजून सांगिलां एक मनशान दोन वस्तूंचे गुलाम जावपाक जायना ह्या एक बारबर बायबलाचे वेर्स हा गुगलान टायप करून चोयाय यू कॅनॉट बी सर्वंट ऑफ टू मास्टर्स
यू कॅनॉट सर्व टू मास्टर्स म्हळ्यार कितें मनीस आसल्यार पवित्र आसतलो म्हळ्यार उजवाड ना जाल्यार देंवतरा गेलो काळूक थंय मोद आनी कांय ना सारकें साप साप सांगलो आहा बायबलाचेर तो जेजू कितें म्हणटा हिंगा नव्यान जल्मल्ल्या बगोर तूं तर हें वायट सोडून तर तूं पवित्र जायना देवाक तर तूं भास दिना सायबिणीन जशी सायबिणीन भास दिली सायबिणीक तुमी आतां सारके माथ्यार मान घेवन भोंवताय जरूय तर तुमी सायबिणी भाशेन जालोली जाल्यार आज गोंयांत हे वायट दीस आमकां चोवपाक मेळपा नासले गोंयांत फकत आजचे दिन चोवपाक मेळपा आमकां गोंयकार कातोलिकांनी कातोलीक धर्माची फोकाण केलें कातोलीक लोकांक हे कोंकणी माची म्हणटाय तेणें पेजे लायले कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना तुमकां एक देखून वस्त तुमगेल्या जिवितांत बरी जावपाची ना सगळें तुमकां दिसतलें जायत्यां जोडलें पूण तेजे उपरांत तुमकां मेळटाय तीं दुयेंसां एक्सिडेंटाचें मरण बेगीन मरण कोवीड-19चें मरण हें मेळटा देवाचें राज पळोवंक जायना कोणेंय तो नव्यान जल्मप म्हळ्यार कितें तेजो आन्सर मागीर निकोडेम तेका विचारता जेजू कडेन नव्यान जल्मप म्हळ्यार कितें मागीर जेजू सांगता खरेंच खरेंच ट्रुली ट्रुली आय से टू यू हांव तुका सांगता उदका आनी आत्म्या तावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकना इम्पॉसिबल शकना तुमकां जायते टॉम डिक आनी हॅरी प्रिचर ब्रादर सिस्टर आनी कोण कावन्सिलर पळय हाय म्हणटाय ते तुमकां सांगतले की जेजू हुर्सार मेल न्ही सगल्यांक पातकां बोगशिलीं ओय ऑफकोर्स सोत खरें सगल्यांगेलीं पातकां बोगशिलीं हेजो अर्थ कितें पातोक बोगसप म्हळ्यार कितें मनीस पवित्र जावप ज्या मनशाक पातोक ना तो मनीस पवित्र कातोलीक आहा आनीक जेजू म्हणटाय तो फकत पवित्र कातोलिकांक जेजू म्हणल्यार फकत पवित्र कातोलिकांक आतां आमी वाचिल्लें तें सर्गीचें राज तुका पळोवपाक मेळटलें म्हळ्यार अजापा मिलाग्रो तुगे जिवितांत तुगे घोराब्यांत तुगेल्या दिसपट्ट्या दिसाक आनी घडयेचे घडये तुका दिसची पडटल्यो आत्म्या आनीक उदका थावन जल्मल्ल्या शिवाय तूं तर पवित्र कातोलीक जायना पयलो तूं उदका वरवीं तूं कातोलीक जावपाचो तुवें बातिजाद घेवपाक जाय आनीक तुगेलें मूळ पातोक पळय आहा तें तुगेलें नोपयत जाता आनीक जेन्ना मूळ पातोक नोपयत जाता तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येता पूण आमी कातोलिकां गेले आतां हे 2021 देखून वा पयलें 2020 देखून और ही 100 वर्स जालीं जी पळे आमी भुरग्यांक बातिजाद दिताय थिंग बरयलें तें उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्ल्या शिवाय भुरग्यांक आमी बातिजाद दिताय बरें जालें उदकां थावन जल्मताय तीं मागीर कितें जाताय मामा डाडा पातकां आहाय म्हणून मागीर ते 1 म्हयन्याच्या आसतना बातिजाद दिताय आमी गोंयांत जाणाय तुमी वा लंडन आसा कोण गोंय सेलेब्रेट करूंक वयताय तांकां घोडी थोडे 6 म्हयने लागताय वर्स लागतालें आसूं दिलो बातिजाद उदकां थावन जल्मली तीं पूण जेजून कितू कंडिशन घायलें 2 उदकां आनी आत्म्या थावन पूण तुमी उदकान तेंगेलें मूळ पातोक मारलें आतां तेंगेलो ओत्मो म्हळ्यार सोल स्पिरीट आतां पवित्र आत्मो तेंचे भितर येवपाचो पवित्र आत्मो केदो भितर येतलो जेन्ना सोल म्हणटाय तो तूं न्हवसोरतलो तुगेलें जिवीत तूं न्हवसोरतलो मामान डाडान जिवीत न्हवसोरून पवित्र जावपाक जाय आनीक ह्या भुरग्याक 1 म्हयन्याचेर बातिजाद दिला त्या भुरग्याक तुमी सायबीण मायन पळय जेजूक आनी सांजुजेन पळय सायबीण मायन जेजूक सांजुजेन आनी सायबीण मायन पळय जेजूक जे भाशेन वाडयलो ते भाशेन आमी भुरग्यांक वाडोवपाक जाय कातोलिकांक जालीं जनवारां भाशेन सोडलीं तुमकां जाय तें तुमी कोराय गो आमगे मायन पायन आमकां कांय सांगोना तुमी कोराय तुमकां जाय तें माराय जोक आमी आमगे हातपांयचे उबे रावले आमकां माय पायन कितें सांगिलां ना आमगे माय पाय शेत कामती आमी आमगे खुर्द कोश्ट करून आमगे पांयचे उबे रावले आमी तुमी उबे रावाय हें आमगे कातोलिकांक गेलें उलोवप मोनजातीचें परस पाड कातोलीक म्हणटाय भुरग्यांक तुमी पांयाचे उबे रावाय आमकां कोणें कांय करूं ना आमी भुरग्यांक आत्म्या थावन जल्मतलीं जाल्यार आमी भुरग्यांक पवित्र भुरग्यांक आमी वाडोवपाक जाय आमगे भुरगीं पवित्र वाडोवंक जाय
उदका आनी आत्म्या तावन जल्मल्या शिवाय म्हळ्यार तूं पवित्र कातोलीक जाल्ल्या शिवाय तूं तर पवित्र कातोलीक जायना. जेजून सांगिलां कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेका स्वर्ग ना. वचो आन्सर. स्वर्ग कोण चोयला होचोय प्रूफ. कोण स्वर्गार वयतलो आनी कोण स्वर्गार वचपाना तें आमकां सारकें बरयलो हें जेजून. उदका आनी आत्म्या तावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. वळसो मनशां तावन जल्मतात ती मनशां सोयबाची आनीक आत्म्या तावन जल्मतात ती आत्म्याच्या सोयबाची. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुमकां म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तशें मारता आनीक तूं ताचो आवाज आयकोताय, पूण तें खंय तावन येता वा खंय वेता तें तूं नकळय. जीं कोण आत्म्या तावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा. तो जेजू सांगता आमी आमगेले माय पायचे वा मामा डाडाचे भाशेन दर एक मनीस जाता. बी तशें भात म्हणटाय आमी, रूख तशीं फळां म्हणटाय आमी. हें चोयल जाल्यार सोत खरें. माय पायगेलो जिविताचो अणभव भुरग्यांक मेळोन भुरगीं मायज पायचे भाशेन जाताय. फूल जोतोय तेश कोन्न फाडली जोतयता. आतां आमी हें म्हणपा जाय हें जोत आमगेलें वायटा जालां. हें बी आहा तें आमगेलें झाडाक तें कांय फळ जायना. तें झाड कित्याक शिरी पडना. बेश्टो पाल कोत्ता सुकेलो, बेश्टो पाल कोत्ता आनीक तेजें एक फळ कोणाक खावपाक मेळना. तर ही आमी पडे आमगेली पद्दत आहा माय पायचे भाशेन भुरग्यांनी जावपाचें. ही पद्दत आमी मोडपा जाय. आनीक आमी तर ही पद्दत मोडनाय जाल्यार जेजून म्हणलां तुमचें कोटा तुमचें निसोणटोन सारकें आहाय बायबलां उतरां. म्हणल्यार तुमकां आनी कांय चान्स ना. जो मनीस पवित्र जायना तेका म्हणटा जेजू आनीक कांय चान्स ना. संवसारांत लास्ट चान्स. मोची न्ही फुडें लास्ट चान्स. देवान तुका संवसारांत घायला बरें खुशाल आनंद भरीत जिवीत सारूंक. सगलो संवसाराचो पडे अणभव आहा, संवसाराच्यो पडे वस्तू आहाय त्यो तुवें उजार करून तुमी बरे भाशेन मस्त संवसारांत जियेवपाचें. मनशां तावन जल्मतात ती मनशां सोयबाचीं. थंय आमगेलीं भुरगीं माय पायगे सोयबाचीं जाताय. माय पाय पडे आतां मामा डाडा पडे आहाय तीं तेंगेले माय पायचे भाशेन संवसारी आशेक लागून आडली पड हायली पड. तितूं मिनींग म्हळ्यार कितें तेजो आडली पड हायली पड म्हळ्यार तूं संवसारांत येयला आनीक तूं मरोन तूं सासणाक वायट भोगपाचो. तुगेलो आत्म्याक आनीक बरें पडना काबार. तर आमी आमगेलो पडो वायट जिविताचो आमी रस्तो दवरला तो आमगेले माय पायचे उद्देशी. तेणी आमकां संवसाराची चाल तुमी हात पांय जोडून दुसऱ्यांचे पांये ओडून तुमी वयर सरपाचें. तर सगलीं आमी मनशां सोयबाचीं जालीं गोंयकारां कातोलिकां. आनीक आत्म्या तावन जल्मतात तीं आत्म्याच्या सोयबाचीं. तो जेजून म्हणलां आमी आत्म्यान जल्मोवपाक जाय. पोत्तून आमी जल्मोवपाक जाय तें जाल्यार आत्म्यान आमी नवी रचना जावपाक जायी आनीक आमी नवें जिवीत आपणावपाक जाय पवित्र आत्म्याचें. अशें हांवें तुमकां म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. जेजू म्हणटा संवसारांत वायट आहा बरीं आहा. हितून अजाप जावपाचें आनी कांय ना. जो मनीस वायट कोता तो संवसारांत वायट भोगिता. मोत्री इफेर नाहा तें म्हूण तूं पयस उरलें. संवसारांत वायट भोगप म्हणल्यार कितें? दुयेंस येताय, त्रास येताय, कोश्ट येताय, भुरगीं शिकोवंक बरीं आसनाय, भुरगीं मस्ती कोताय, मागीर शिकल म्हणटा भुरग्यांक काम मेळना, मागीर काजार जावपा, मागीर आडकुळे आसताय, ओर तितूलें पागार
तुवें जोडलो ना तो घर काडपा पडटा आनी हें काडपा तें जायत राटावडी आहाय मागीर काळ जात्री मागीर आनी टावटीव आहाय ह्यो एका मुठाय सगळें संवसाराचे आशेक लोबदोन संवसारी भाशेन मनीस जियेता आनीक जेजू म्हणटा बरोय मनीस आहा म्हजे परी बरो मनीस आहा म्हूण जेजू तर जेजू म्हणटा तुमी कोणा भाशेन जावपाचें म्हजे भाशेन जावपाचें आनीक हिंगा जेजू एक उदाहरण दिता तें जाल्यार वाऱ्याचें वारें म्हणटा आमकां दिसपणा ते भाशेन म्हणटा हो पवित्र आत्मो आमकां दिसपणा तो आमचे भितर येतलो जेन्ना आमी पवित्र जातलीं वारें हुंयसान येता आनी हुंय वयता तें म्हणटा जेजू आमकां दिसपणा दोळ्यांनी लागत तें कोडटा आमकां झाड हालताय फुडल्यान मागीर ती फाटल्यान तेची वारें वयता म्हाका खबर आहा पूण म्हाजे त्या वाऱ्याचें तेज्या मुखार आमकां कांय कोणना म्हाजेर तो ते भाशेन म्हणटा जेजू जेन्ना तूं पवित्र जातलो तुका तुज्या जिवितांत सगळो फायदो जातलो जे परी वारें मनशाक उस्कार घेवपाक जे परी मनशाक फायद्याचें जाता ते भाशेन हो पवित्र आत्मो जो आमकां दिसती पडना तोय दर एक मनशाक फायद्याचो आनीक तो पवित्र आत्मा तुका केन्ना मेळटलो तूं तर फर्स्ट टायम तर आज मुगेल्या प्रिचिंगाचेर येयला जाल्यार चॅनल तुका फर्स्ट टायम मेळना जाल्यार व्हिडिओ काबा खातीर यूट्यूब मुगेल्या सेम व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनाचेर वच आनीक 5-10 मिनटांनी तूंय जेजूचे भाशेन पवित्र कॅथलीक जाव आनीक तूंय आत्म्यांतावन जोलोवन घे आनीक तुगे सिटा वयलो कुर्से वयलो आनीक उठ नाका कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा दुसरें वर देखून तूं रावतलो म्हणून तुजे लागीं कांय बोरवोसो ना दुसरें वर घोडी म्हणया आमी चल तर दुसरे घोडयेक देखून तुगेलो उस्कार केदोणा बंद जातलो तो तुका खबर ना देंवसार तुजो केन्नाच जीव काडपाक शकता कित्याक तूं पवित्र ना जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेजो जीव खंयचेच घोडयेक वचपाक शकता जे परी ही ल्हान भुरगीं एबॉर्शन कोत्ताय काजारा भायर कुडीचो संबोध जोडून एबॉर्शन कोत्ताय दुसऱ्या भुरग्यांक जिती मारताय तर तूं जेन्ना पवित्र ना तुगेलो जीव केदो वचत आनीक तूं कोणाचो जीव केदो काडीत आनीक तुगेल्या वायटाक लागोन हें कुसव्यांत जें एबॉर्शन केलां तें भोगपाक पडटा रेड्यांची झगडीं झाडांचेर येता मार हें गेल्या वायट जिविताक लागून काजारी साक्रामेंताच्या भायर पळय संबंद जोडटाय तेंगेल्या वायट जिविताक लागून एबॉर्शन जालां आज आनीक ते जल्मायेची न्ही फुडें त्या भुरग्यांक कुसव्यांतूच ती मान उडयताय हो भेस सगळ्यांक गेलो फकत सोडून पवित्र कातोलीक हो भेस सगळ्यांक लागता हो तुमचेर केन्ना येसोली घोडी आकांताची घोडी मोन्नाची घोडी केन्ना कोणाचेर येतोली म्हणून सांगूंक जायना तुका लागून तुजे फामिलीचेर ना तुगेल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचेर कोणाचेरच ही वायट घोडी सारकी कुसव्यांत जेन्ना तूं रचता तेन्ना सान देंवचार तुजे फाटीक आहा जीं कोण आत्म्यांतावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा वाऱ्याचे भाशेन अजापां मिलाग्र्यो आमी करीत वचपाचें प्रवचन करीत वचपाचें लोकांचो सोल आमी सांबाळपाचो आनीक लोकांक संवसारांत बरें जिवीत सारून मागीर स्वर्गार वचपाक आमी लोकांक आदार करपाचो 9 निकोडेमान जेजूक परत म्हणलें हें कशें जावंक शकता जेजून निकोडेमाक जाबाब दिलो तूं इस्रायल पोरजेचो शास्त्री आनीक तोरी तूं हें नकळोय खरेंच खरें हांव तुका सांगतां आमी जाणां तें उलयतां आनीक आमी देखलां ताची साक्षी दितां पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात स्वर्गार्थान देंवलोल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना आतां आमकां जेजू सारको आमकां हे व्हडी वयल्यान तेरावी
वळी वयल्यान आमकां सांगता की स्वर्गार तान देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर जेजू कितकोन जल्मलो तो सगलो संवसाराचो एक नॉन कातोलीक देखून जाणाय जेजू स्वर्गार तान देंवलो म्हणून देवान जेजूक स्वर्गार तावन संवसारांत धाडला. आमचे भाशेन देवान जेजू रचलो ना. जेजून सगळें रचला आख्खो संवसार आनीक सगळी प्रितूम आनीक सगळे एक मनशांक. आनीक जेजू कितें म्हूण थिंगा स्वर्गार तान देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जो मनीस पयलो जेजूच्या पयलो देखून मरोन गेला कोणू जावं तो हुंचो प्रोफेता नांव घे तूं आब्राम देखून घे. जेजून एक वळ म्हणल्यार आयकाय बाय गुगलाचेर मानसुयाय बिफोर आब्राम वॉज आय एम. आब्राम संवसारांत येवची न्ही पयलो हांव आसां. तर आब्रामाक देखून जेजून रचला. तर दर एक वस्त जेजूच्या बरोबर जेजूक आनीक पवित्र आत्म्याक सांगाता घेवन बापान रचल्या. स्वर्गार तान देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जावं तो पोन्न्या कोरारांत ओर जावं आतां जेजूच्या बगोर जेजू म्हणटा कोणूच स्वर्गार चडूंक ना आनी आतां कोणूच स्वर्गार वचपाचो ना. जेजूच्या बगोर म्हळ्यार कितें जेजू गेलो हुरीस तर आमी गोंवटे घालून भोंवले रोजरा कोंता हुरीसाचो तो जाणाय तुमी. ना जाल्यार थोडो लोक हुरीस देरां लांबयता भितरल्यान कोण खूंय पुर्तुगाला ओर खूंय इज्रायला वचून येयल्याय ती म्हणटाय हो हुरीस देरां भितरल्यान लांबोवपाचो. तूं न्हिदोत त्या दोणां तूं मोन ना जावपाक. देराच्या भितरल्यान बेडरुमाच्या भितरल्यान ना जाल्यार चोड हाडले जाल्यार घराच्या भितरल्यान की घराब्याक कांय वायट जायना जावपाक. हो येदोसो बोटभर लाकडाचो खुरीस लाय म्हणटाय ती साल्वा जातली ना ही फोकाणां. हांवें सांगिल्लें तुमकां लाशाय कांय गरज ना दवरपाचें. स्वर्गार तां देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर हे हुरीस थिंग मेन्शन केलो नाय ना म्हूण सायबिणी केलो ना म्हूण सांत केलो नाय कांय मेन्शन केलो ना हिंगा. स्वर्गार तां देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. आमकां हिंगा सारकें भोव म्हत्वाचें की स्वर्गार वचपाचो रस्तो जेजून सांगला फकत म्हज्या जिविताचे भाशेन तुमी जिवीत केले जाल्यारच हो रस्तो हें जिवीत स्वर्गार वचपाचें. ना जाल्यार म्हज्या बगोर कोणूच स्वर्गार वचपाचो ना. तर जेजू हिंग कितें म्हणटा वयरी जेजू निकोडेमाक जबाब दिलो. जेजू म्हणटा पवित्र जावपाचें हें कशें जावंक शकता. जेजू म्हणटा तूं येदो व्हडलो धर्माचो वडील आनी तुकी बेस बरी खबर आसपा जाय आसली. हेणी ते मुद्दम मांडून गेलोले ना ज्युसांनी जुदेव लोक म्हणटाय तेका आमी कोंकणी जुदेव जाता ज्यूस आहा तें. मागीर जेजू म्हणटा खरेंच खरें हांव तुका सांगतां आमी जाणो तें उलयता आनीक आमी देकलां ताची साक्षी दिता पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तर तुका तर कित्याक तर तूं मानून घेतलो जाल्यार म्हणटाय तूं दोळ्यांनी चोय आनी म्हाजी उलय. ना जाल्यार उलय नाका. तूं दोळ्यांनी तर चोयल ना जाल्यार म्हणटाय उलय नाकात. तुका प्रूफ कितें आहा. जेजू म्हणटा मुगेलें पळय हें जिवें उदर आहा तें सगळी गोवायकी साक्षी ह्यो पळयो अजापां मिलाग्र्यो आहाय त्यो म्हज्या उतराचे वरवीं जाताय. ही सगळी गोवायकी साक्षी. तर कोणें तुका सांगत हांव देव ओर हांव प्रोफेट ओर हांव जेजू आनीक हांव कोण सांत हांव कोण सायबीण माय ओर हांव कोण मिलाग्रीचो खुरीस म्हूण कोणें सांगल्यार जेजू म्हणटा हें कांय फायद्याचें न्ही कांय वालोराचें न्ही. हे सगळे फोटींग कित्याक ते कोडे ते पळय कितें उलयताय त्या उतरांची तांकां गोवायकी दिवपाक तांकां साक्षी दिवपाक कोण ना. तूं आपण हो आपण तो म्हणटा तुमी हुंयची देवान धाडले तुमकां. तुमी तर हांव व्हडलो तो व्हडलो म्हूण जाल्यार तुमकां देवान धाडपाक जाय. तूं देवा गेलो पूत जावपाक जाय. ना जाल्यार जेजून सांगिलां संवसारांत कोण बरो न्ही. वयर सांगिलां जेजून आपण कोणाचेर विस्वास दवरना.
तर तुमी हेजेर तेजेर हो सांगता तो सांगता युट्यूबाचेर हो व्हिडिओ घायला तो व्हिडिओ घायला तो म्हूण आपण हो तुमी मांद्याय तुमी दोळ्यांनी चोयन तेगे अजापा मिलाग्रो चोयन तेणें तो कितको केल्याय खूंय केल्याय कितू लोक आहा तेगे कितू फॉलोवर आहाय ते कितें कोता हें सगलें सारकें म्हत्वाचें गरजेचें तेन्नाच तुमी तेजेर तेगेले जो कोण तो मनीस कितें उलयता तो मनीस तेन्ना म्हणपा जाता की हो मनीस पवित्र जाला तूं पळय कितें उलयता तें म्हणटा जेजू तेका प्रूफ आसपाचो आमी जाणा तें उलयता आनी आमी देकलां ताची साक्षी दिता तर आमी पळय जें कितें प्रिचींग प्रवचन कोताय ताजी साक्षी म्हळ्यार तेजी अजापां मिलाग्रो जाताय आनीक हें जेजू म्हणटा देवागेलें राज हे भाशेन चलता जेन्ना तूं प्रवचन कोता तेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान भरोन कोत्ता प्रवचन जे परी जेजू कोतालो तेन्ना लोकांगेलो भावाट वाडोवता कित्याक पवित्र आत्मो लोकांक आदार कोता हें उतर आयकोन वायट सगलें बंद करपाक जे परी एक बालद्यान तरी चिकलाचें उदक आहा तूं नोड सोड आनी नळा पोंदा दवर आनी थोडे 5 मिनटांनी यो आनी चोय नोड चालू आहा साफ उदक वचोन चिकलाचें उदक काबार जाता आनी तुका बालदी मागीर सगळी साफ मेळटा ते भाशेन आमी हें प्रवचन जितलें आयकताय 24 वर घालून दवर म्हणटा तुमकां जितलें तुमी प्रवचन आयकताय तितलो देंवचार तुमचे सोशिल्लो पयस वयता आनीक तुका बळ मेळटा देंवचाराक नाकारूंक आनीक सगल्यांक भोगसूंक आनीक तूं रोखडोच पवित्र जाता डिस्क्रिप्शनान वच 5-10 मिनटांनी तूं पवित्र जातलो हें तुका प्रवचन पुरो पवित्र करपाक तुका आतां ही पद्दत कळ्ळी देवागेली कितें करून पवित्र जावपाक ती ह्यो 2-3 वस्त केल्यार तूं 5-10 मिनटांनी पवित्र जाता तेच परी कोण रिती रावयताय ती तांकां कांय खबर आसना पूण त्या वखदार कोण पड प्रिचींग कोता तो तुका सांगता सगल्यांची पातकां भोगोश तेन्ना तूं मना सावन खरें पातकां भोगशिता देवा भासिता की हांव केदींच पातो करचो ना हांव ह्या म्हज्या पातकांची दूख दवरतां आनीक हांव निचो कोत्तां सदांच हांव जेजूचे भाशेन मोगान भोंवतलों आनीक जेजूचो वावर फुडें वतलों आनीक हो प्रिचर आहा तेजे भाशेन हांव जातलों आनीक त्या वखदार ताका पेकोवणी मेळटा तर ही पद्दती जेजू म्हणटा ही पद्दती चलता देवाच्या उतराच्या उद्देशी आनीक ज्यो मिलाग्रो जाताय ताजे उद्देशी जेजू म्हणटा आपण आनीक सगळे पवित्र कातोलीक साक्षी दितात आनी कोणाक संवसारांत बळ ना साक्षी दिवपाक तेंगेल्या उतरांचेर जे परी ते उलयतात जे परी ते मानतात तेंकोडे साक्षी दिवपाक तेंकोडे तेंगेले उतराचेर कांय तांचे लागीं घडो ना तांकां कसलोच पावर ना म्हूण कसलोच तेंगेले उतराक अधिकार ना ती उतरां सगळीं फोटींग आनी पोलकी आनी गोलकी तेंगेले उतरांचेर कांय जायना जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता आमी जाणा कोण पवित्र कातोलीक आमी जाणा तें उलयता आनीक आमी देकलां ताची साक्षी दिता हें बायबलाचेर पळय इतल्यो मिलाग्रो आहाय तेजी आमी साक्षी दिताय की हें हांवेंनूय तेजे भाशेन उलयल्यात दुयेंसा कोडे वायटा कोडे तेंय बरें जाता खरेंच खरें गॅरंटी म्हणटा जेजू बरें जावपाकूच जाय तूं पळय उतर देवाचें पवित्र उतर उलयता ताजी साक्षी तेजो तुका परिणाम मेळटलोच आनी बायबलाचे वर्स मारलो आहा चुया गुगला मान एक देखून बायबला वयलें उतर हालीं येवपाचें ना जें तुवें उलयलें तुवें म्हणलें हे परी पद्दत चलता आनी जे मनशांनी आयकलें ती पवित्र जातलीं तें उतर आयकोन ती देंवचाराक नाकारतलीं तर हें सारकें गरजेचें की आमगेलो कातोलीक धर्म जावन आसा सारको आमी देवाचीं भुरगीं आमी देवाचे भाशेन भुरगीं म्हळ्यार कोण एक कुटुंबाचे वांगडी तर आमी देवाचे वांगडी जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जाताय तेन्ना आनीक तेन्ना एक आमी उलयताय तीं उतरां बायबलाचे उद्देशी जेजूचें नांव घेवन तीं सगळीं उतरां साक्षी दितलीं दुयेंसां बरी करतलीं हेरांको कातोलीक नाय तेका जायना तें फकत पवित्र कातोलीक आहाय तेका जाता हेर कातोलीक चोयलें तुमी कितको होंडा पडलो आहाय कितू मोन्न जाताय कितू ऑनलायन मोन्न येताय सगळें चोयाय तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत
मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी स्वत मानशात. जेजू मोठा संवसार हे भाशेन चलवता. तुवें पवित्र कातोलीक जायन तर तुवें जेजूचो वावर फुडें वयल्यार तुका सगळें बरें. तुका 100 गुणांनी पीक जातली. तर हे भाशेन आमी जेजू म्हणटा चलपा जाय. हें आमी मानून घेवपा जाय. आनी जेन्ना तर हें तर मानून घेयलीं, आमी तर हें तर मानून आमी कातोलीक चलोवलीं, तेन्नाच म्हणटा जेजू सर्गीचें राज आमचें. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी स्वत मानशात. जो मनीस वायट मार्गार चलवता त्या कोडे हिंसार स्वर्गार कितको वचपाचें, स्वर्ग कोणा मेळटलो हिंसार त्या कोड्यान तेंगे मागीर जबाब चोय कित तो. आतां आमकां जेजून सांगिलां म्हजे बगोर कोणाक सर्गीचें राज ना आनी तेंगेलो चोय जबाब कितको येता तो. 14 जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावाट तेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. तर जेजू म्हणटा जे परी देवान मोइजेसाक हें बाग फावो केलोलें तेदोणां लोकांक सालवार करपाक ते पिडेंतलो, ते वायटांतलो, तेच परी म्हणटा जेजू देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावाट तेवतल्या सोमेस्त सासणीक जिवीत सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. तर देव आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक खूब वावुरलो आनीक 6-6.5 वर्स देखून देव रावलो की मनीस मन बदलून पवित्र जायत काय म्हणून ना. तेका लागून जेजून ही येवजण फुडें हाडली देवाच्या म्हळ्यार देवागेल्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडपाक. आनीक पुताचेर भावाट तेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. तर तुमी म्हणटलीं जायते तुमकां मनीस सांगतले, तुमी हिंगा थिंगा प्रवचनां वयतलीं, हिंगा थिंगा भोंवतलीं, तुमकां लोक सांगतलो तूं जेजू मानिता, तूं म्हणटलो वय जाल्यार भिनाका तुगेलें काम जातलें, जरूर जातलें. तूं जेजूक तुजो सुमी गुरू आनीक तुजो सोरवंडार म्हणून मानिता, तूं म्हणटा वय आमी दर वर्साक आतां इस्टराक आमी पोत्तून ही भावाटाची उचारणी हें पडे आमगेलें बातिज्म आहा तेजो आमी दर इस्टरा आमी पोत्तून उचारताय. मिसाक आमगेले उचारताय पोत्तून. तर कितें फायदो? तूं कितले पाट उचार, तूं कितले पाट मोड, तूं नाकान हुरीस काड, तूं वेलांकणी वचून दिमकुऱ्यान चल, कांय फायदो ना. कित्याक तुमी वायट जिवीत आजुनूच सोडलोलें ना. हें फकत पवित्र कातोलिकांक. जो मनीस पवित्र आहा तेणें उचारपाचें. जो मनीस पवित्र आहा तेणें देवाक रोजार करपाचें आनीक तेगेली मागणी देवाक पावतली आनीक पवित्र कातोलिका उद्देशी दुसऱ्या मनशा कुळाक फायदो जातलो. दुसरो मनीस सालवार जातलो, आपलें जिवीत बदलतलो आनीक शिसांचे भाशेन जेजून म्हणा वचात आनीक दुसऱ्याकूय शीस करात. आनीक मागीर जो मनीस पेकोवणी मेळ्ळा तेकाय कळटलें पद्दत कितें पेकोवणी मेळपाची आनी पेकोवणी कितू तेंप देखून दवरपाची वो आपल्याक उरपाची. आपूण कितू तेंप हें बरें जिवीत म्हाका आतां मेळ्ळां तें कितू तें म्हाका सारपाक मेळटलें. सगळी सोजमणी तेका मागीर मेळटली आमच्या प्रवचना उद्देशी आनीक तोवूय जरूर पवित्र कातोलीक जातलो. तर हें दुसऱ्यांक शिकोवपाक पयलो तूं पवित्र कातोलीक आसपा जायो. नाजाल्यार चोय तुमी आतां आमगे उगडासान जाल्यार कोण ना गोंयांत पवित्र कातोलीक. आख्खे सालसटी खबर सांगत तुका सावथ गोवाची. आतां थोडेच पवित्र कातोलीक जाले आनीक आनीकूय जावपा जाय पवित्र कातोलीक. दर कॉन्स्टिट्युन्सींत आमी पवित्र कातोलीक जायन आमी लोकांक सोजमणी दीन आमी आख्खें गोंयां पवित्र करपा जाय. पयलीं कातोलीक पवित्र जावपा जाय आनीक मागीर
पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार दुसऱ्यांक सगल्यांक फायदो जातलो. आमी चोरांक किरमिंदोरांक आनी कोण रेप कोताय तांकां बोट दाखयताय ते बरें न्ही म्हणून. ते बरें कितको जातले? तुमी देवाची जेजूची खबर तांकां सांगिल्ल्या ना. आमी तर सगळीं गोंयकार तर कातोलीक तर पवित्र आसलीं जाल्यार हें वायट आमचें सोबें घडोवंक चान्स ना. तूं तर पवित्र कातोलीक आहा जाल्यार तुका तुगेल्या घरांत चोरी जावपाना. तूं तर पवित्र कातोलीक आहा जाल्यार तुजें रेप जावपाना. मागीर आमी म्हणटाय नाचोंक कोणाचो आंगवण आंखडा आमी एका तेका बोट दाखोवपा भोंवताय. पयलीं आमी जिवीत न्हवसोरया आनीक आमी पवित्र जाया आनी दुसरो उपाव ना. हिंगा बंद करया, फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, चुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियादा रिवाज आनीक तिचे फामिलीक, मोरियान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोड आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिड्या तांची सोशिल्ली पयस कर. सगळीं दुयेंसांय तांची बरीं कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, झोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पेनकेर फेलियर, डायलिसीस, लंग्सान उदक जालें तें, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडल्याय ती, आवट जाल्याय ती, पीस जाल्याय ती, मेंटल जाल्याय ती, बुरशेल्याय ती, भूल येयल्याय ती, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. जो लोक बिझनस करता तांचे बिझनस वाडय. सगळ्यांची चिंतना तूं शांती पावय. जे मेंबर काम करतात तांचो पगार वाडय, पोस्ट वाडय. आनी जे मेंबर नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर. सगल्यो अडचण्यो तांच्यो तूं सुटाव्यो मेकळ्यो करून दी. सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कर. आनीक जे मेंबरांक कंपनीन बसोवन दवरल्या कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून कॉमेर्स करून तांचो पगार वाडोवन, पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सुर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याय चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. सुर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याय चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजें दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, ऑन बावळतीपण, गरीबसाण पयस केली देखून सुर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना. आनीक जेजूचे भाशेन हांव पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून हांव अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फामिलीक देव बरो दीस दिवं जेजूच्या नांवान. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगूड आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगूड. आमेन. पवित्र आत्म्या सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आनीक जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड दुयेंस तांचे सोडशिल्लें पयस कर. सगळ्यो आळकुड्यो तांच्यो मेकळ्यो करून, सुटाव्यो करून तूं तांकां फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 24 मार्चाची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो भाव नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जुआंव 3 वळ 16. कोरेंच जेजूचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाक नास जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच्या पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवान हो संवसार घडलो 5 दीस लागले देवाक. हो संवसार घडपाक देवान आपल्या उतरान घडलो. उतर म्हळ्यार आमी म्हणटाय जेजू, द वर्ड ऑफ गॉड. द वर्ड ऑफ गॉड वॉज विथ गॉड म्हळ्यार जेजू देवाचे बोगलेर आसलो आनी जेजू संवसारांत देव जावन येयलो. जुआंव वाना मेळटा आमकां. तर हिंगा आमकां कळोन येता की इतलो स्वर्गीच्या बापान संवसाराचो मोग केलो. देवान हो मोगान संवसार रचिलो 5 दीस. तर आमी देखून कितेंय बरी वस्त करपा आमी चिंताय मनशी देखून आमी सगळें दान मन मोग आमगेली शक्ती घालून थोकोस घेवन आमी
तेजे फाटीक लागताय आनी ती आमी करून घेताय. आनीक देवान हो संवसार घडलो आनीक संवसार 5 दिसांनी रचून मागीर 6व्या दिसाक मनशाक रचलो आनीक संवसाराचो मनशाक अधिकारी केलो. दोनी केलो म्हणल्यार जाता. एक कळे बरयलो आहा इन्चार्ज ऑफ ऑल हीज पॉसेशन्स. इन्चार्ज म्हळ्यार दोनी. संवसाराचो दोनी मनीस आनीक मनीस संवसार चलयतलो केदो जाणा जेन्ना तूं देवाचे भाशेन तूं जियेतलो. तो जेजू हिंगा म्हणटा की इतलो संवसाराचो मोग केलो एकाच लागोन जो कोण जेजूचेर भावार्थ तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. हिंगा आमकां जायते टॉम डिक एंड हॅरी प्रिचर आमकां सांगताय वा ब्रादर सिस्टर कोण सांगताय ही वळ घेताय आनी सांगताय की तुमी जो लोक कातोलीक आहा तुमगेलो भावार्थ देवाचेर म्हणजे जेजूचेर ठेवलेलो आसा, दवरलेलो आसा. जेजूचेर आमचो भावार्थ आहा म्हणटाय आमी. मागीर तेच कातोलीक तेचे प्रिचर म्हणटाय की आमचो भावार्थ ओलको आनीक पोलको. थोडे मागीर कितें म्हणटाय आमचो भावार्थ गोंयच्या सायबा तेंपा वेलो 450 वर्सां गोंयच्या सायबाचो इतलो पोन्नो आमचो भावार्थ. तो गोंयचे सायब जावं ती सायबीण माय जावं ते सांत जावं ना जाल्यार ते कोणूय आपोस्तल वा डिसायपल जावं जेजूचे शीस कोणूय जावं. आमगेलो भावार्थ मनशाचे इदादीचो वा संवसाराच्या इदादीचो न्ही. आमचो भावार्थ कितें म्हणला देवान हिंगा जो मनीस जेजूचेर भावार्थ तेवता म्हळ्यार आमगेलो भावार्थ जावपाक जाय 2021 वर्सांचो. जो जेजू संवसारांत आमकां भावार्थ दिलो तो भावार्थ आमगे आयज जावपाचो न्हय फकत 450 वर्सां. हे कोण प्रवचन कोताय ते हाल्स कोताय आमगेलो भावार्थ गोंयच्या सायबाच्या वयलो गोंयच्या सायबाच्या बारबोचो आमचो भावार्थ 450 वर्सांचो ना. सांत थॉमस येयल्या 2000 वर्सांनी संवसारांत 2021 साली मागीर कितें म्हणपाचें गोंयां येयल्या इंडिया येयल्या. आमगेलो भावार्थ जावपाचो 2021 वर्सांचो. जो जेजूक भावार्थ आसलो देवाचेर तो भावार्थ आमगेलो आयज जावपाक जायो. जो जेजूक एक मनीस जावन संवसारांत जियेलो आनीक रस्तेल्या आपल्या बापाचेर ओर सर्गीच्या बापाचेर जेजून व्हडे भावार्थ दवरलो तो आमगेलो भावार्थ 2021 वर्सांचो भावार्थ आमगे जावपाचो. जो जेजूगे भावार्थ आहा तो आमगे तर भावार्थ जालो जाल्यार आमी जेजूचे भाशेन जियेतलीं. जेजून रोचना देवाचे भावार्थ दवरलो पूण कितें केलो 3.5 वर्सां जेजू हें प्रवचन करूंक भोंवलो आनीक 30 वर्सां जेजू मनशाचे भाशेन पवित्र जियेलो. तो 30 वर्सां हें प्रवचन कोण आसतना रावपाक कितें कारण जेजू तर 1 म्हयन्याचेर तर बातिजाद दिलोलो जाल्यार आमी मनशां कितें म्हणपाचें जेजू जाता आसतना बातिजाद दिन जेजूक पावर येयलो म्हणून. तेका लागून तो देव तेका लागून तो पवित्र जियेलो म्हणून. जेजू पवित्र जियेवपाक कारण कितें आमकां दर एक कातोलिकाक देख 30 वर्सां जेजू पवित्र जियेलो ते भाशेन आमी दर एका कातोलिकान पवित्र जियेवपाक आमकां गरजेचें. पवित्र जियेवप म्हळ्यार कितें एक देखून पातो करिनासतना तर तूं तर पातकां पडटा तुका कळ्ळें तुगेलें मरण लागीं आहा. तूं म्हणटा आपल्याच्यान पातोक कोण नासतना रावपाक जायना वो आपल्याच्यान देवाक भास दिवपाक जायना की हांव पातो करिनासतना संवसारांत जियेतलो आनीक जेजूचे भाशेन जेजूच्या नांवान मरो पासून वजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान. ही तर भास तुका दिवपाक जायना. तूं गेलो तुजो आनीक कांय ह्या संवसारांत वालोर ना. खंयच्या मनशा कुळाक तूं जेजूचे भाशेन फायदो जावपाचो ना. भावार्थ दोरे म्हणटाय आमगेलो भावार्थ आहा म्हणटाय हे सगळे प्रिचर सांगताय काबार. इतलेंच तुमगेलें जालें मागीर तुका पेकोणी मेळटली ना. हेजेर मनशा गेलें रेतीरूय जायना हेजे मनशा गेली पेकोणी मेळना हेजे मनशा कांय मेळना. भावार्थ दवरलो कोणें जेजून दवरलो आनी देवाचे भावार्थ केदोन दवरपा मेळटा जेन्ना तूं पवित्र आसता. नाजाल्यार तुगे भावार्थ देंवसाराची आहा तुगेले चिंतनाचे आहा तुगेले मनाचे आहा तुगेले कोन्याचे आहा
तुगेले वेव्हाराचेर आहा, तुगे कामाचेर आहा, तुगेले ग्रेस्कायचे आहा, तुगेले बायलेचे भुरग्याचे घोवाचे श्यामा शापायचे माय पायचे हेंचेर तुगेलो बावाट आहा. तेणे तुका कितें म्हणलें तूं रागा जाता चाळू वता. तांकां मागीर मारूं भोंवता हें कोता तें कोता कित्याक तुगेलो बावाट तेंचे आहलोलो तेणें तुगेलो बावाट आलयलो तुका जाय ते भाशेन जावूं ना आनीक तेका लागोन तूं लायनीच्या भायर गेलो आनीक हीं पातकां हे त्रास तूं फामिली करपा लागलो. जेन्ना तुगेलो बावाट हे तुगेले जिवीत वस्तूंचे आसोता तेन्ना तूं लोकांक मारता, कोण तितवांक मारताय, कोण पायक मारताय, कोण भुरग्यां मारताय. आमी जाणाय ल्हान भुरग्यां देखून आमी कितू तांवायताय तीं गोंयां. हिंग म्हणटा तांवावपा जायना, हिंग UK कायदो बरो आहा. भुरग्यां हात लायल्यार रोखडे पुलिसांक फोन मारताय भुरगीं आनी पुलीस येताय आनी भुरग्यां घेवन वयताय. गोंयां अशें जावपा जाय. भुरग्यांक मान नासतना भुरग्यांक आमी पवित्र जेजूच्या मोगान आमी वाडोवपा जाय. गोंयां हो रूल येवपाचो. भुरग्यांनी मायन पायन भुरग्यां हात लायल्यार वो भुरग्यांनी माय पाय कोणाकूय तरी एकमुका तोर मारताय जाल्यार हें हेका म्हणटाय डॉमेस्टीक वायलन्स इंग्लिशीन म्हणटाय. घरांत बायल घोवा मारता, घोव बायले मारताय रोखडें पुलिसांक फोन करपाचो. कोराय आज देखून कोराय सगल्यांक इंडिया गोंय देखून ह्युमन रायट्स आहाय. फोन कोराय रोखडे. तुमकां कोण मारता माय पाय मारताय भुरग्यां मामा डाडा मारता फोन कोराय पुलिसांक. 999 सोद म्हाका गोंयचो नंबर मारयाय आपोयाय. कित्याक आमी कातोलिकां हाती भायर गेलीं कातोलिकांक कंट्रोल ना. कित्याक तेंगेलो भावाट भुरग्यांचे आहा. भुरगीं हे भाशेन वाडपा जाय आसलीं ते भाशेन तेंगे मोतीन थंय चिंतलोलें जायना तेका लागोन तीं भुरग्यां मारताय. आयकना मारलीं. रडपा बंद जायना तापयलीं. ओर फूट मारली हो देंवचार येता, देंवचार तुका व्हरतलो, देंवचार तुका हें कोतलो मारतलो येयन मागीर तें घोडटा. मागीर भुरग्यां दुयेंस जावपा लागताय. जें तूं पट तोंडान उलयता ह्यो फोट्यो हें वायट भुरग्यां मारप तें मागीर तुगेल्या जिवितांत वाडत वयता आनीक तुगलें जिवीत पेड्ड्यार भुरग्यांगलें जिवीत पेड्ड्यार आख्खो कातोलीक घोराबो पेड्ड्यार. तर ह्या कातोलिकांचो कांय फायदो ना. हें आमी बारीक चिंतून कोंसा लावपा जाय. एक मनशागेली घोडी जावन आसा जिवितांत वालोराची दर एक मनशाक. तुमी तांकां जल्म आयलें म्हणून माय पायचे उद्देशीन ती जल्म आयलें म्हणून तुमी तांकां मारपा न्ही. त्यो मारून त्यो मोनजात न्ही. तर कोणें गोंयकारांनी कोणें मारलो पुलिसांक फोन करचो रोखडोय. कोणा अधिकार ना मारपाक. हें सारकें गरजेचें. मनशां जावन आसा देवाची रचना. दर एक मनशाक देवान रचिला. मायन पायन मामान डाडान कोणा रचूं जायनाय. ती फकत एक हातयार देवाचे उद्देशी भुरगीं जल्मा येताय. तर दर एक भुरग्याक हक्क आहा बरे भाशेन जिवीत आपल्याचें कोणें स्वताय नासतना कोणें मान नासतना कोणें दोबाय नासतना जिवीत आपल्यागेलें जियोवपाक. आनीक तुमगेल्या भुरग्यांगेलें जिवीत बरें जातलें केन्ना जेन्ना मामा डाडा पवित्र आसतलीं. तेन्ना आख्खो घोराबो मोगान माये मोगान पवित्रकायेन मान नासतना तापोय नासतना हो घोराबो वाडटलो आनीक सगल्या मनशाक संवसारी सगल्या मनशाक कुळाक संवसारांत वालोराचो उपयोगाचो जातलो. आनीक एक म्हणटाय भावाट. तुमी वय मिसा वयताय तुमी भावाट ते रितीर आयले न्ही तुमकां देवान हाडलें हें केलां तें केलां जालें तुमगे बरें जातलें खूंय बरें जाता कांय जायना. ही फकाण कोताय सगले. कातोलिकां तूं सगलीं फकाण चल्लीं. खरेंच जेजूचेर भावाट ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर संवसारांत पयलो नाश जातलो मनशाचो. तूं संवसारांत जिता आसतना देवान सांगयलां तुजो मनशाचो नाश जायना जावंक. संवसारांत तूं कोता तें भोगितात. जो करीत तो भोगीत. तर तूं वायट कोता तुका 100 आठांनी तुजेर वायट येता. तुगेल्या भुरग्यांचेर नाजाल्यार तुगेल्या जिविताचेर तुगे फुडाराचेर तुगे कामाचेर सगळ्याक वायट वसोता. तर आमकां सोंपें जिवीत जाय. बरें देवाच्या मोगाचें जिवीत जाय. त्रास कोश्ट नासतना आमकां जिवीत जाय. जाल्यार आमी जेजूचेर विस्वास दवरपाक जावो तेवपाक जावो म्हणल्यार कितें जेजून देवाचेर विस्वास दवरून सगल्यांक खबर सांगिल्ली देवाची ते भाशेन
आमी देवाची खबर सांगीत वचपाक जाय आनीक तो आमचो कायदो आमकां जेजून मादामेत गायला. वचात आनीक आपली खबर पुरगटात, आपल्याचें शिस्त करात, उपरांत ताचेर हात दवरात, ताची दुयेंसां बरीं करात. तर हें आमगेलें दर एक कातोलिकागेलें जो म्हणटा आपल्याक जेजूचेर भावार्थ आहा, जो म्हणटा जेजूचेर भावार्थ आहा, तेणें ह्यो वस्तू करपाकूच जायो, नाजाल्यार तेगेलो जेजूचेर भावार्थ ना. तुमकां हे सगळे टॉम डिक एंड हारी ऑर प्रिचर कोण पळय आहाय ते फोट माताय, तुमकां रावंड अबावटाचेर दोताय. जेजूचेर भावार्थ दवरप म्हळ्यार कितें? तूं जेजूचे भाशेन जावप. आनीक तूं जेजूचे भाशेन जावप म्हळ्यार कितें? जें जेजून देवाचेर भावार्थ दवरून पडे केलें, देवाचेर भावार्थ दवरून जेजू 30 वर्सां पवित्र रावन आमकां ही एक शिकवण, एक उदाहरण दिलें की दर एक कातोलिकाच्यान पवित्र रावपाक जाता. 30 वर्सां जेजू पवित्र रावन मागीर जेजून 30 वर्सां जात्रेची मिनिस्ट्री कोमेस केली, 3.5 वर्सां. ही आमी जल्मासानी मिनिस्ट्री आमी कोमेस करपा जाय. ही जेजू गेली पयलीं 30 वर्सां आमकां मनशां दाखोवपाक की दर एक मनशाच्यान पवित्र रावपाक जाता. आनीक आमी ही जेजू गेली प्रवचनाची मिनिस्ट्री, पेकोवणीची मिनिस्ट्री आहा, ती आमी कातोलिकान जल्मासान कुसव्यासान पयल्या दिसाक सावन आमकां ही फावो जावपाक जायी. आमगेले मामा डाडान आमकां ही फावो करपा जायी. तुमी भुरगीं आहाय जाल्यार तुमकां फर्स्ट टायम तो प्रिचींग मेळ्ळा, फर्स्ट टायम चॅनलाचेर येयलें जाल्यार पयले पाट येयलें जाल्यार व्हिडिओ काबात्री वसाय डिस्क्रिप्शनां वाचाय. 5-10 मिनटान तुमी पवित्र जातलीं, तुमी जेजूचे भाशेन जातलीं. आनीक तुमी तो भुरगीं आहाय जाल्यार तुमी शिकोन वाडोन बरीं सगल्याक वालोराचीं, सगल्यांक उपयोगाचीं तुमी मनशां जातलीं, वाडोन व्हड जातलीं. तुमकां शिकोंक त्रास आसपाचें नाय, काम मेळपा त्रास आसपाचें नाय, हाय पोजिशनाचेर तुमी आसतलीं, तुमी सारकीं करोडाचीं धोनी जातलीं पयशांनी. आनीक तशेंच तुमी तुमचो मागीर फुडाराक तुमी काजार जातलीं, तुमचो काजारी साक्रामेंत सारको वालोराचो जातलो. भुरगीं तुमगेर पवित्र जाता आसतना सान पवित्र भुरग्यांक जिवोवपाक एक संदी मेळटली. आनी हे भाशेन आमगेलो हो कातोलीक धर्म एशें कोन्न जावपाचो. तर भुरग्यांक ल्हान आसतनाय व्हरोवपाक तावन आमी भुरग्यांक बरे भाशेन जेजूच्या मोगान आमी पवित्रकायेन वाडोवपा जाय. खरेंच ताचेर भावार्थ थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक. आमगेलो कातोलिकांगेलो नाच कित्याक जाता? दर एक घोराब्यां कातोलिकांगे नाच जालो आहा, दर एक मनशाचो नाच जालो आहा. तर कित्याक? कित्याक आमगेलो हो भावार्थ म्हणटा तो माशपुना जेजूचे झिरो, मायनसान आहा, मायनसान. सगळो देंवसरागे जालो आहा मनीस गुलाम. तर हे आमी गुलामशाही देंवसरागेली सोडून कातोलीक म्हळ्यार कोण, जेजू म्हळ्यार कोण, आमी सिंधाय या. आमी सगळीं एक, सगळे देव एक हें म्हणपाचें बंद करया. जेजूचीं फकाणां करपाचीं बंद करया. कातोलीक धर्माचीं फकाणां बेपरवा करपाचीं आमी बंद करया. येसोलीं कातोलिकां रावलीं म्हणून कांय फायदो ना. ताका लागून कातोलिकां बिलीवर जाताय म्हाजे. कित्याक? कातोलिकां तूं तांकां कांय मेळना. केसो उपयोग आहा काय म्हणटाय तीं. बिलिवरां वा प्रोटेस्टंटां गेल्यार पूण पयशे मेळटाय. कातोलीक रावन कितें मेळटा? भलायकी पेड्ड्यार पयशे जायनाय, कामाय नाय, गरीबसाण येयलो आहा, भिकारीपण येयलो आहा, रावंक घर ना, चलोवपा मोटोर ना, भुरग्यांक मोटरसायकल ना. हेका लागून मागीर तीं पयशा आशेक भाडीं हेकूयताय कोणाकू बिलिवर जावपा, प्रोटेस्टंट जावपा. कोण पयशे दिता, भाट दिता, घर दिता म्हणून मागीर तीं वयताय. कित्याक तेंको कडेन घोण ना. कातोलीक रावन तेंको कडेन घोण ना. आनी आमी म्हाजी म्हणटाय तीं मनशां वायट. कातोलीक म्हाजी तेंची निंदा करून भोंवताय चोय. तीं आमगे कोपलां मिसाकूय येताय, इगोजी मिसाकूय येताय. आनीक तेशी तीं प्रोटेस्टंट जालो आहाय, तेंगलो पयसो खाताय. म्हाजेर कातोलिकान नाटकाय जाता, कुन्नाटकाय जाता. तीं ग्रेस जाताय म्हणून तेंको गाडी, मोटोरां, मोटरसायकलो येयल्यो, भुरग्यांक कामां लायलीं, घर तेंगे रिपेर केलें, बाट दिन घर काडलें तेंकां. कातोलीक म्हाजी नोसा आयकोताय. कित्याक? आमी कातोलीक आहाय, आमी तेशीं आहाय. आनी पाड जायत वयता आमचें, दुयेंस वाडत वयताय. तेंकां पूण एटलिस्ट तेंकां पयशे पूण मेळ्ळे, घर पूण मेळ्ळें, मोटोर पूण मेळ्ळें, मोटरसायकल पूण मेळ्ळी. आमी तेंची म्हाजी निंदा करून भोंवताय. तेंची म्हाजी आमी खबर कोताय आख्या गांवां. चोय तेंगे मोरण देखून तेणें उबान वयलें, कांय त्रास नाय. हुंयसाय आताय मोरण उबान वताय.
आनी कातोलिकांक कितें मेळटा? कांय मेळना. फकत बोश्यां फातर. तेसोच जाला कातोलिकांचें जिवीत. कित्याक? कातोलिकां देंवसराचे गुलाम जालो आहाय. हिंगा जेजून म्हणलां वचूय मनशाचो नाश जाता. जी जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर कोन्नाय तांचो नाश जाता. तूं म्हणच्याय ती हांवें म्हणलें म्हणून की ती बरी आहाय म्हणून ना. सगळ्यांचो नाश. जी कोण बिलिवर जाले, प्रोटेस्टंट जाले ती बरी आहाय म्हणून ना. तुमगे नदरेन ती बरी दिसताय. तांकां पयशे मेळ्ळे, घर मेळ्ळे, संवसाराचे वस्तू मेळ्ळे तांकां. संवसाराचे वस्तून देवा गेलें राज्य चलना. बायबलाचे गुगलाचें मानसुये देवाचें राज जावन आसा एक बियांचे परी. बीं. कसलें बीं घेयाय तुमी? काजू बी घेयाय, आंब्या पार घेयाय, वा शेतांतू बीं घेयाय. कितें घे? ते भाशेन एक बियांचे परी सर्गीचें राज. तूं कितें जियेता तें तुका हाच्या मेळटा. तूं कितें वायट कोता तें तुका भोगूं पडटा. तूं पवित्र कातोलीक जालो जाल्यार तेन्नाच तुगेलें जिवीत पोरजोळटा. तुका येश मेळटा. तूं सगल्यांच्या परस तूं वयल्या पांवड्यार आसता. बायबलाचे आनी वेर्स आहा. तुका तर सर्गीचें राज मेळपाक जाय जाल्यार तुवें सगल्या परस ल्हान जावपाक जायो. ल्हान जावप म्हळ्यार गरीब जावप न्ही. ल्हान जावप म्हळ्यार सगल्यांची सेवा, मोग, प्रवचण, शिकोवण एक म्हणटाय ल्हान जावप. सगल्यांचो हुस्को आमच्या जिवितांत आसपाक जायो. कित्याक? जेन्ना आमी दुसऱ्याचो हुस्को धरताय, दुसऱ्यांचें आमी करूंक भोंवताय प्रवचण, शिकोवण, हें तें हिलींग आनी हें प्रिचींग आनी सगलें, तेन्ना आमचें बरेंपण जाता. तेन्ना देव आमकां वयर उबारता. नाजाल्यार होचोय नाश जाता मनशाचो. कातोलिकां गेलो गोंयांत नाश जालो आहा. चोय कितू मोन वयताय तें UK सान. चोय तो हें बंद जावपा जाय. सारकें कातोलिकां मोदें हें वायट पड वचोलां तें दवर एक कातोलिकान बंद करपा जाय आनी पडे मुगेलें प्रवचण 24 वर घालून दवरया. हें पवित्र तुमकां सांगता हें बरयाय आनीक तुमगेल्या आवाजान तुमगेलो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून मोबायलाचेर युट्यूबाचेर घाल्या, सगळ्या वॉट्सॅपाचेर धाडयाय आनीक सगळ्या लोकांक कोण दी की तूं एक पवित्र कातोलीक जाला आनीक तूं तांचो धीर आनीक आदार तूं सगल्यांक हें बरेंपण करूंक भोंवता. हें जावपा जाय आमगे दोरे कातोलिका गेलें जिवीत. तेन्नाच आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्र भुरगीं कशीं वाडयतलीं. जे परी सायबिणीन आनीक जुजेन पडे जेजूक वाडयलो ल्हान आसतना. आमी इन्फंट जिजस म्हूण फिस्ट कोताय, फेस्त कोताय आनी आमगेले भुरगीं आमी किणटाय. भुरगीं येसोलीं जालीं आतां डावन सिंड्रोम आनी मोयलां वीथ स्पेशल आनी कितें एसिस्टन्स वा कितें येयलें तें डिजेबिलिटीज बी सगलें आतां भुरग्यांक डावन सिंड्रोम. हांवें देखून एक भुरग्याक चोयला सारको गोंयकार तीं डावन सिंड्रोम येयला. तें कितें उलोवचें, कितें कोचें, कितको वागपाचें तें कांय कळना. साडनली चाडटाय, सारकें मारूं येताय. कितू वर्सां आसलो तो भुरगो त्या दोणा? आसलोलो सुमार 9 वर्सांचो. वेव्हार कितें मोनजाती भाशेन. भुरगीं कित्या लागून जालें? मामा डाडा लागून जालें. कित्या मामा डाडा लागून जालें? कित्याक मामा डाडा तेंगे मामा डाडा भाशेन जालें. तेंगेले मायज भाशे हो तुमगे शेमाज शेपाच भाशेन. ही पद्दत आमी मोडूंक जाय. हें पळय वायट आमगेल्या घरा बी आतां वसोता तें आमी मोडूंक जाय. शिराप घालपा जाय तेजेर. जे परी जेजून शिराप घायलो रुमडाच्या झाडाचेर आतांच्या आतां मोर. ते भाशेन सगलें वायट घरा भायर आसा. डावन सिंड्रोम आहा आनीक बेबदीकाय आसा, लोफरपण आहा, ड्रग्स येयला. हेजे सगल्याचेर शिराप घालपाचो. हे सगळे वायट आतांच्या आतां मोर म्हणून आमगेली फामिली नाका जेजूच्या नांवान. जे परी जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घायलो. सगळे मुगे व्हिडिओ चोयय. सारकें सोंपें. टीट फॉर टॅट दिवपा जाय देंवसराक. तुमी लोकांक टीट फॉर टॅट दिताय. देंवसरा दियाय आनी केदों दिवपा पावतलीं? जेन्ना तूं पवित्र जातलो. इतलो सर्गीच्या बापान संवसाराचो मोग केलो तर आमकां दर एक रोचणां संवसारांत जियेता तेंचो सर्गीचो बाप इतलो मोग कोत्ता. इतलो मोग म्हळ्यार कितें? शीम आनीक मेर नासलोलो मोग. तोच मोग आमी दर एक आमच्या गोऱ्याब्यांत वांगड्या सोबें दाखोवपाक जायो. शीम आनीक मेर नासलोलो मोग. आनी तेन्नाच की आमच्या गोराब्यांत ही पवित्रकाय वसतली.
आमची वागणूक चोयन, आमचो वेव्हार चोयन, आमचें जिवीत चोयन आमगेलीं घरांतलीं मनशां बी पवित्र जातलीं. तर ही खंयची मॅजीक न्ही, ब्लॅक मॅजीक न्ही. हें जिवीत आपणावप, दुसऱ्यांक मनशांक पळोवन पवित्र जावप की हो मनीस बायबलूच आसून हितू बरो जालो, जेजूचे भाशेन जालो जाल्यार म्हज्यान कित्याक जावपाक जायना. हो तांच्या मतींत प्रस्न येता. आनीक शेकी तीं सगळें वायट सोडून तीं पवित्र जाताय. हांवें चोयलें घोराबे माय पाय पवित्र आहाय म्हणून आतां भुरगीं पवित्र जालीं, ल्हान सारकीं 6 वर्सां, 9 वर्सां, मागीर तेज्या वयर म्हण तूं 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 देखून धरयाय तुमी. आनी तेज्या वयर कोणा लागून जालीं तीं? मामा डाडा लागून जालीं. मामा डाडा पवित्र आहा म्हणून आतां भुरगीं प्रवचन कोताय, सारकीं ल्हान. तर एश कोन्न आमगेले घोराबे देवाच्या मोगाचे होली फॅमिली म्हणटाय आमी फेस्त कोताय. कित्याक तीं? कित्याक शिरीपणाय. हें आमगेल्या जिवितांत तर आमी लायनाय. हें जिवितांत आमी आपणावून तरी आमी जेजूच्या घोराब्याचे भाशेन, पवित्र घोराब्याचे भाशेन, होली फॅमिलीचे भाशेन आमी जायनाय. जाल्यार देव जेजू म्हणटा मनशाचो नाश जाता. आमी जेजूचे भाशेन जायनाय जाल्यार देव म्हणटा मनशाचो नाश जाता. आमी तर जेजूचेर भावार्थ दवरनाय म्हळ्यार आमी जेजूचे भाशेन जायनाय जाल्यार घोराब्याचो विद्वास, दुयेंसां, पिडा, पेस, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनभावार्थीपण, गरीबसाण हें सारकें नाश सारको गॅरंटी. तूं तर पवित्र जायना प्रवचन आनी पवित्र रावना, प्रवचन आनी अजापा मिलाग्रो कोना, व्हिडिओचेर यूट्यूब अपलोड कोना, दुसऱ्या शेअर कोना, दुसऱ्या प्रिचींग कोना, वॉट्सॅपाचेर धाडना, हूंय तुगे सोशल आतां भुरगीं सगळीं म्हणटा फेसबुकाचेर आहाय, इंस्टाग्रामाचेर आहाय, थिंगा तूं अपलोड कोना जाल्यार तुजो नाश. तो सगळे गोंयकारांनी जे परी तुमी फ्लोटां धांवताय वा जे परी तुमी कार्नवालाचे हेड चोवपाक धांवताय वा जे परी तुमी आयताराच्या मिसा धांवताय ते भाशेन आमी दर एक घोडी आमी जेजूच्या मोगान जियेया. जेजूचो हो मोग आमी दुसऱ्यांक शिंपडावंक आमी धांवया. दर एक घोडी तूं तर मातशें चुकोलो जाल्यार तूं गेलो देंवचार तुजें मरण तुका जीत मारपाक रावता. जो मनीस हूंय आंवां चुकोता तो गांवां चुकोता. तुगेलें एक तरी पावल तो तुगेलें हाल्स पडलें तो मनीस हूंय गांवां चुकोता. तो आनी हूंय पावना. तेगेलो पांयो चुकोन तो जमनीर पडटा, घोडये तेगेलो पांयो मोडटा, तकली आड्डोन घोडये तेजें मरण येता. तो जिवितांत कांय करूंक पावना, गांवां चुकोता. जो आंवां चुकोता तो गांवां चुकोता. तर तूं तो जेजूक भास दिना वा तुकोडे तरी पातक करपाक पातक कोनासतना रावपाक जायना जाल्यार तूं मोन्नाक सारको मरण तुजो घात घेवपाक रावता. देंवचार तुका जितो मारपाक रावता. आनी तितून सोंपें उतर वा मोगाचें उतर आनी कांय ना देंवचारागेलें. देंवचारागेलो फकत जीव घेवपाचो जाता तितले बेगीन. आनी मोन्न म्हणटून येयलीं तें तुमकां वॉर्निंग. तर तुमचो जीव कुसव्यान देखून आसतना आतां भुरग्यांचो जीव वयता जाणाय तुमी. एबॉर्शन करून मारताय, कितें करून मारताय. तर देंवचार फकत जीव घेवपाक जाता तितलो बेगीन रावता. तुमी तर आजून हुस्कार घेताय जाल्यार आतां पवित्र जाय. ना तुमगेलो हुस्कार देंवचार जाता तितलो बेगीन बंद कोतलो. सारकी गॅरंटी. ओटरा सोत्रा कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. तर आतां देवान पुताक संवसारांत कित्याक धाडलो की संवसाराचें तारण जावचे खातीर. आनीक देखून एक व्हड बायबलां आहा. जेजू म्हणटा हेंकां फारिजेवांक की हांव हे कायदे 10 मांदामेंत पड देवान दिल्याय त्या मोडपा येयलो ना पूण ते शांती पावोवपा येयला. म्हणल्यार संवसाराचें तारण जावचे खातीर संवसार वायटांत बुडलोलो. सगळो लोक संवसाराच्या आशेक लोबदलो. देवा वयलें मोन काडून देवान हो संवसार आख्खो मनशाक उजार करपाक दिला. हें उजार करपाचें सोडून आशे गेलीं कोणाचे कातीचे आशेक, कुडीचे ना जाल्यार वस्तूंचे आशेक. तेंचे आतां तेंच चलता. जरूय तर हितूलो आतां
21st सेंच्युरी कंप्युटर एज म्हणटाय आमी इतुलो आमकोडे आमगेलें मन इतुलें उजवाडोलां आमकां गुगलाचेर मारलें मेळटा सगळें हें तें मेळटा पूण चोय तुमी कितें जालें तें चोय संवसार पाड जाला हें सगळें सेम सेक्स मॅरेज म्हणटाय ती चेडू चेडू आनी चेडो काजा जाताय पयलीं आहलो तेजें पाड जाला आतां तर जेजू म्हणटा ह्या सगळ्या मनशाक थारोवण दिवचे खातीर सगळे वायट मनशाक आशेक पडे लोबदलोले आहाय त्या वायट मनशाक थारोवण दिवचे खातीर देवान पडे घडलोलो संवसार जे परी आदाम एवेक घडलोलीं रचलोलीं ते परी जियेन आसतना हें सगळें आतां वायट संवसारांत येयलें एक आदामाक एक एव रचलोली पूण चुयाय थोडे कितू पाट काजा जाताय ते चुयाय दादुले कितू बायल दोताय ते हें सगळें पोन्ने कोरारां पडे घोडटालें तें बंद करपाक जेजू येयलो हें वायट बंद करपाक हें वायट बंद करून संवसाराचें तारण जावचे खातीर जेन्ना हें बंद जातोलें तेन्ना मनशाक थारोवण मेळटलें जोण एक मनशाच्या जिविताचो हो पडे वायट पडे गूण आहा कुडीचो जावं नाजाल्यार कुडीच्या आशेचो नाजाल्यार संवसारी वस्तूंच्या आशेचो हेजें पयलें आमी हें थाऱ्यार उडोवपाक जाय सगळें बंद करपाक जाय देंवसाराक आमचे कुडींतलो आमी धाडपाक जायो तेन्ना जेजू म्हणटा की आमचें तारण जातलें संवसाराचें तारण जावचे खातीर आतां कितें आमगेलें कातोलिकां उलय आमी कातोलिकांचें तारण जावचे खातीर कातोलीक खंय पावलें चुये कोणूय जेजू भाशेन कोत्ता येना सगळीं संवसाराच्या आशेक नाजाल्यार कुडीच्या आशेक लोबदलो आहाय सगळीं आतां काजार जायनासतना देखून हें लिवींग टुगेदर म्हणटा तें आतां गोंयकारांगे देखून जालां कोर्ट मॅरेज कोताय आनी म्हाजी हिंगा थिंगा रावताय वचोन जालें म्हणटाय काजार इगोजीन तूं काजार केलो ना 7वो साक्रामेंत इगोजीन जोडलो ना हो संवसारी जोडलो तेणी तो आनीक देवाक सोर जायना जे मेरेन तूं पवित्र साक्रामेंत जोडना काजाराचो ते मेरेन पातोक कुडीचें आदारपाक जायना तर हें कातोलिकांक शिकयतलो कोण तेंची माय पाय हूंय गेली मेली ना ही केली तेंगे माय पाय जिती हाय मेलो नाय पूण तेंकाय खबर ना ती तर तेंकां सांगतलो कोण माय पायक वर काजा आतां लिवींग टुगेदर रावताय ती ना जाल्यार ल्हान भुरगीं आहाय ती मागीर तेंची कोतली वाडोवन तर हेंकां सांगतलो कोण हें सगळें हिंगा थिंगा सगळें वायट दाखयताय तें चोयन ती शिकताय सगळें चलत म्हणटा ती कोताय आतां संवसारांत तूं दीस काडल्या पुरो तूं वायट कर कितें कर काजा जायनासतना राव सिवील कर आनी राव नाजाल्यार व्हंकल न्हवर भोंव कितें भोंव कोण व्हडली मागीर कांतरांचेर काडटाय आमी 7 वर्सां मोगान भोंवलीं आनी हें भोंवलीं तें भोंवलीं सगळें वायट भुरग्यांगेले मनां ही कोंपताय ही घाताय भुरग्यांगे मनां ही कांतरां हें तियात्र कॉमेडी भुरग्यांच्या मनांत वीक घाताय आनी मागीर भुरगीं तुमगेलीं मागीर एबॉर्शन करपाक तर हेंच्या मनांत घालतलो कोण हेंचो कोण जबाबदार आतां हेंकां थारोवण दिवपाक गोंयच्या कातोलिकांक थारोवण दिवपाक कोण जबाबदार कोण आहा गोंयची कातोलीक केन्ना येतलीं सिंधां केदो येतलीं बेरेले पड मनां सगळ्यांची बेरेलें दोळे आहाय पूण कुड्डी जालें कान आहाय पूण आयको येना बेर जालें सगळीं तर हेंचे दोळे आनी कान केदो उगडटले जेन्ना कोणूय प्रवचन कोतलो पवित्र आत्म्यान भरोन जो कातोलीक पवित्र कातोलीक जायन पवित्र आत्म्यान भरोन जेन्ना प्रवचन कोतलो तेन्ना पवित्र आत्मो हांच्या मनाक हात लायतलो आनीक तेका दाखोवन दितलो की तुमी करतात तुमी आसात तें जिवीत वायट तूं तर आयज फर्स्ट टायम तर म्हगेल्या चॅनलाचेर येयला आनीक तुका हो तर व्हिडिओ फर्स्ट टायम मेळ्ळा जाल्यार तूं पयलो पवित्र जावं एकोडे तेकोडे धाडनाका भुरगीं जावं जाणटी जावं वर मोदी इदादी जावं कोणू जावं मुगेलें डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं आनीक तुमगेलो घोराबो तसोच तुमगेल्या सोयऱ्यांक शेजऱ्यांक सगळ्या गोंयकारांक तुमी उपयोगाचीं जातलीं गोंयकारांचें थारोवण तुमी तांकां जोडून दितलीं गोंयकारांचें थारोवण जावचे खातीर देवान जेजूक संवसारांत धाडलो तर आतां गोंयच्या कातोलिकांचें आमी तारण करपाक वावरया जें जेजून आमकां सांगिलां तें आमी करया ओठरा जीं कोण जेजूचेर बावाट थेवतात तांकां कास्तीचें फर्मोण ना पूण जीं कोण जेजूचेर बावाट थेविनात तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच्या पुताचेर बावाट दवरूंक ना तर आमगेलो देवाचेर जेजूचेर बावाट ना म्हणून आमकोडे अजापां मिलाग्रू जायनाय गोंयांत
गोंयांत कातोलिकां कडेन अजापा मिलाग्रो गोंयांत जायनाय. कित्याक आमी सातां बोगले वेलांकणी माड्रास हितूंतल्यान पयस वेलांकणी धांवताय आमी. गाडी सारक्यो फूल आसताय. लुगार मेळना मागीर गव्हर्मेंटाक झगोटाय आनी एक्स्ट्रा गाडी घाल म्हणून. कितें करूंक? सेतेंबरां न्हंयन वचपाक कितें करूंक? देव थिंगा आहा? वेलांकणी देव आहा? सायबीण वेलांकणी आहा? ना. तुमगेल्या जिवितांत मिलाग्र जावपा जाय. तुमी पवित्र जावपा जाय. धांवन कितें कोताय? जी कोण जेजूचेर बावट ठेवतात ती सायबिणीचेर बावट ठेव म्हूण सांगिल्लें गा. वेलांकणी कोण आहा? सायबिणी आहा. सायबिणीचेर बावट ठेव म्हूण सांगिलां. आनी हूंय व्हडले गोंय गेल्यार कोण आहा? देव आहा? व्हडले गोंय कोण आहा? गोंय साहेब आहा. पांच झुजे वाज हिंगा वयताय सगलीं. सो कितें करपा हें? हिंगा आमकां देव सांगता, जेजू सांगता, जीं कोण जेजूचेर बावट ठेवतात तांकां कास्तीचें फर्मोण ना. तर आमगेलो बावट देवाचेर ना, आमगेलो सायबिणीचेर, सांताचेर आनी हुर्साचेर. गोंयांत कितू हुरीस जाल्या, वाडत वयता दिसान दीस. कांय वर्स जालीं मायण येयलो बांदा वयलो हुरीस म्हणून. एक 10 वर्स जालीं आसतलीं 15 धरय तुमी. पयलो आहलो ओल्ड गोवा पिड्याचो हुरीस म्हणून. ओल्ड गोवा इगोजी आहा पिड्याचो हुरीस. तर एश कोन्न हे हिंगा थिंगा आमगेलो बावट आमी थंयचेर दवरला आनीक आमगेलो देवाचेर ओर जेजूचेर बावट ना. तेका लागून आमकां कितें जाता? तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. गोंयच्या कातोलिकांचेरय कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. नांवां कातोलीक तूं इगोजी रेजिस्टर जालो, तुगे फामील कातोलीक, तूं बोर्न कातोलीक, तेजेर कांय ना तें. जेजून कांय बरयलो ना हिंगा. तुमी जल्मांत आवन कातोलीक, तेका लागून तुमी स्वर्गार वेतेल्यात. तुमकां दुयेंस लागचें ना. तुमी वायट भोगची नात. तुमचे गरीबसाण लाचारीपण येवचें ना. हूंय बरयलो आहा. तूं जल्मान कातोलीक जाव, नाजाल्यार तुमी लोकांक कोनवेटेर करून कातोलीक करयाय, कांय फायद ना. फकत गरजेचें म्हत्वाचें म्हणटाय तें कातोलीक तूं पवित्र जावपाक सगळें वायट सोडून. नाजाल्यार तुमचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक? तांणी गोंयच्या कातोलिकांनी देवाच्या एकल्याच पुताचेर बावट दवरूंक ना. जेजू मागणें आयकना म्हणटाय ती, देव मागणें आयकना. म्हाजी हिंगा थिंगा भोंवताय सांगिल्लें थिंगा. तर तुमचेर फर्मोण पडलेलें आसा. तुमी ऑलरेडी पातकांत आसाय. फर्मोण म्हळ्यार कितें? जें फर्मोण हेजेर मारलें कोणाचेर? लुसिफेराचेर, देवान. तेंच फर्मोण दर एक मनशाचेर आहा. जो मनीस पातकांत जियेता, वायटांत आहा, जो दर एक मनीस जो पवित्र कातोलीक ना, तेजेर पातकाचें फर्मोण पडलेलें आसा. तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. आनीक मागीर हे वायटाक लागून मनशाचें कूड वो मनशाचें जिवीत फकत पवित्र रावन जियोवपाक देवान रचिलां मनशाक. फकत पवित्र रावल्यार मनशाक दुयेंस लागना. ना म्हणून कुडीक कसले त्रास नाय. ना म्हणून पयशांचे वाटेन कांयच उणें ना. केन्ना? जेन्ना फकत मनीस दर एक मनीस पवित्र कातोलीक आसतलो तेन्ना. मनीस फकत हे बरे भाशेन जियेतलो जेन्ना देवाची पद्दती मनशाक पडे रचिला ते पद्दतीन मनीस जियेलो जाल्यार मनीस संवसारांत सुखी आसतलो. तुमी देवा कडेन मागनाकाय सुखी कर म्हजो घोराबो म्हणून. दर एक मनशाच्या हातींत आहा तुगेलो घोराबो सुखी करपाक. आनीक फकत तूं पवित्र कातोलीक जाल्यारच तो घोराबो सुखी जातलो. ना जाल्यार तुमी कांतर म्हळ्यार सुखी कर म्हजो घोराबो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तुमगेलो तुमचेर म्हळ्यार जेजून म्हणलां तुमचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. तर हें पडलेलें आसा कास्तीचें फर्मोण. तर कितको काडपाचें? तुमकां काडपाक कोण सांगना. तुमकां लोक म्हणटा येयच रितीराक. तुमचें कास्तीचें फर्मोण आहायच. तुमी जिवीतभर मोरो पासून कुरीस घेवन कास्तीचें फर्मोण घेवन तुमी जियोवपाचें. पूण तुमी रेतीर या कितें फायदो आहा? तुमी वायटांत आसोन तुमकां रेतीर आपयताय. तुमकां रेतीर आतां युट्यूबाचेर चोय म्हणटाय, कितें तेंच कर म्हणटाय, लादीन कर म्हणटाय, ह्या हुर्साक आंगवण कर म्हणटाय, त्या हुर्साक आंगवण कर म्हणटाय, त्या सांताक आंगवण कर म्हणटाय, वेलांकणी आंगवण कर म्हणटाय. हें सगळें कित्याक लागून जालां? आनीक हें कास्तीचें फर्मोण काडपाक तुमकां कोण शिकयतलो? आतां तुमकां सांगिलां डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय कास्तीचें फर्मोण गेलें फिनीश. आनीक आज सान तुगेल्या जिवितांत बरेंपण येवपाक लागतलें. तर 24 वरां हो व्हिडिओ तुगेल्या घरांत घालून आयक आनीक बरोय. आनीक तुगेल्या तोंडान युट्यूब रिकॉर्डिंग कर, मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग कर, म्हजे भाशेन मोबायल मुखार दवर उलय, सगळें प्रवचन कर आनीक युट्यूबाचेर घाल. आनीक सदांच कर. आनीक
तेदनाच तुगेल्या जिवितांत बरेंपण येतलें, पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत तुका सगळ्यांक आदार करपाक पवित्र आत्मो तुज्या सांगाताक आसतलो पवित्र आत्मो, तशेंच जेजू आनीक सर्गीचो बापूय तुजे भितर आसतलो. आनीक हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांचीं कोर्तुबां नश्टीं आसलीं. खरेंच खोटेपण करतात तीं उजवाडाक कांटाळटात आनीक आपलीं कोर्तुबां कसलीं तीं कळोन येयना जावंक उजवाडाक येनात. पूण स्वता प्रमाणें चलतात तीं आपल्यो करण्यो देवाचे कुशे प्रमाणें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात. तर आमकां सांगून दवरलां गोंयकारांक की आमी सगळे पातकी. तर आमी सगळे पातकी जाल्यार आतां करपाचें कितें? जो मनीस पातकांत आहा तेजेर दुयेंस येता, तर तुमी दुयेंसां जियेतलीं. आमी सगळे पातकी. तुमगेलीं भुरगीं जाता आसतना प्रॉब्लेमां जातलीं, डावन सिंड्रोम जातलीं, ओर डिजेबल जातलीं. हें तुमी भोगूं जिवीतभर तेंगे काडूंक तुमी तयार आहाय? तुमगेल्या काजारी जिवितांत घुसपट जातली, घोव दुसऱ्या हाडल्यान धांवतलो, बायल दुसऱ्या हाडल्यान धांवतली. हें तुमी भोगूंक तयार आहाय? तुमगेलीं भुरगीं वाडटलीं, ड्रग्सां लागतलीं, एबॉर्शनां लागतलीं. हें तुमी भोगूंक तयार आहाय? तर आमकां हिंगा जेजू म्हणटा, खोटेपण करतात तीं उजवाडाक कांटाळटात. आतां तुमकां हें सगळें तर वायट तुमकां जिवितांत भोगूंक नाका. तुमी पिशांचे भाशेन जियेतलीं, पिशांचे भाशेन तुमी त्रास कोश्ट त्रास सोंसून तुमी मांद्रेरपण ना एक्सिडेंट जायन फोडफोड्यान मरतलीं. हें सोंसपाक तुमी तयार आहाय? हें तर तुमकां वायट तरी कांय नाका. जाल्यार जेजू म्हणटा आतांच्या आतां पवित्र जायात. बिना काय उजवाडा बोगले वचपाक बिना काय आपण पातकी म्हणून हें गेलें तें गेलें आयकोन, कांतोरिस्तां गेलें, तियात्रिस्तां गेलें, कॉमेडियनां गेलें आयकोन तुमी तेशीं रावं नाकाय. तुमी फकत मुगे डिस्क्रिप्शन आसा 5-10 मिनटां भितर तुमी पवित्र जालीं. तेका सगल्यांक मागीर तुमी पवित्र करूंक वावराय. जे लोकांक वायट शिकोण, वायट बुद्धी, वायट भुरग्यां संवय दाखयताय, वायट भुरग्यांचे मतीन घालताय, ते भाशेन मागीर तुमगेलीं भुरगीं वायट जाताय. भुरगीं बेश्टीं वायट जायनाय. जे मामा डाडा पड तेंकां कितें दाखयताय, मामा डाड्यागे पड जिवीत आहा, मामा डाडा चोयताय, तेंची भुरगीं चोयताय आनी मागीर भुरगीं वायट दुयेंसां भुरग्यांचेर ओडटाय ल्हान आसतनाच. पूण स्वता प्रमाणें चलतात तीं आपल्यो करण्यो देवाचे कुशे प्रमाणें केल्यात म्हूण उगटाबी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात. तर तुमकां तर आतां देवाचीं भुरगीं जावपा जाय जाल्यार तुमी हें वायट केलें तें तेजी दूख दोन. आतां निमाण्या शुक्राराक नाजाल्यार निमाण्या ब्रेस्ताराक ना निमाण्या सोनवाराक तुमी दूख दोवन तुमी म्हणटली देवाक काकलूट म्हजी कर, काकलूट करून दाखय आनी कितें कितें म्हणटलीं. हें सगळें शिरीपणपा न्हू, वेस्ट. जे मेरेन तुमी पवित्र कातोलीक जायनाय, तुमी निमाण शुक्रार करय, नाजाल्यार शिंजे बुधवार करय, नाजाल्यार कितलीं फेस्त करय, ना क्रिस्मस करय, इस्टर करय, कांय फायद ना. एक दुयेंस तुमी वचपाना ना म्हूण गोऱ्याब्याचेर उजवाड आसपाना. मागीर भुरगीं नाय म्हणून तुमी हिंगा थिंगा खंयचो दोतोर बरो आहा, खंय दुबाय गेल्यार भुरगीं जाताय, लंडन येयल्यार भुरगीं जाताय, मागीर तें करूं भोंवताय. हें तर तुमकां वायट तरी कांय नाका. जाल्यार एकूच उपाय, आतांच्या आतां वायट सोडून देंवसाराक नाकारून आमी देवाक भास दिया. हांव आसा तुजी चाकोर्न, तुज्या उतरा प्रमाणें जावं म्हजें सवें. उतर म्हळ्यार कितें? जेजून सांगिलां वचात, खबर परगटात आनीक सगल्यांक शिकयात, म्हजें शिस्त करात, सगल्यांची दुयेंसां बरीं करात, देंवसार काडात. ही जावन आसा देवाची खोशी. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. तर जेन्ना तूं वायट सोडटलो, देवाक भास दितलो, देवा हांव आसा तयार, आनीक तेन्ना तुजे भितर पवित्र येतलो. तूं जेन्ना सगळें वायट सोडटलो आनीक आयज सान तूं हें प्रिचींग करून युट्यूबार घालून तूं पवित्र कातोलीक जायन तुजें सगळें वायट नपयत जातलें. तशेंच एक एक करून गोऱ्याबाचो वांगडी तुजो पवित्र जातलो. कित्याक देवाचें उतर आहा, देवाचें उतर केन्नाच फाल्स जायना. गुगलाचेर मारून चोयात. तुका लागून एका मनशाक लागून तुजो आख्खोच गोराबो साल्वार जातलो. तर आमकां सारकें गरजेचें दर एक कातोलिकांक आमकां हें सगळें वायट तर आमगेल्या जिवितांत नाका. आमगेलीं भुरगीं बरे भाशेन वाडपाक जाय जाल्यार आनीक तुमी नवीं काजारीं जाताय जाल्यार तुमगेल्या जिवितांत भुरगीं
डावन सिंड्रम पिशी आनीक पांगडी जालोली तूं नाकाय जाल्यार एकूच उपाय आतांचे आतां पवित्र जावपाचें आनीक आनीक राव नाकाय उठ नाकाय कोदला वयले देखून उठ नाकाय कुर्से वयले उठ नाकाय गोड्या देंवसार तुमचो घात घेत तुमकां जिवेशी मारीत तर उजवाडाक येवपाक भिनाकाय एकाच लागून आमकां आतां कळ्ळां की जेजूक एकाच लागून संवसारांत धाडलो मनशा कुळाक साल्वार करपाक लागून वायटांक साल्वार करपाक लागून जेजून देखून म्हणलां हेजे गुगलाचेर मानसुयाय हांव बऱ्या मनशां लागून येयलो ना म्हणून हांव वायटकारांक लागून येयला जो लोक वायटान आहा तांकां पवित्र करून बरें जिवीत संवसारांत जियेन दुसऱ्यांकूय साल्वार करपाक तशेंच मागीर लांब जिवीत जियेले उपरांत स्वर्गार वचपाक ताका लागून येयला जेजू आनीक आतां परतून येतलो मनशाची जट्टी करपाक आतां हो आमकां देवान इतलीं वर्सां 2021 साली हीं वर्सां आमकां देवान चान्स दिलोलो पवित्र जावपाक तर कातोलीक आजून पवित्र जालेंय ना कितू पवित्र जालें गोंया कातोलिकां कितू आहाय म्हजे भाशेन कितू मेळटलीं म्हाका पवित्र जाल्यार 6 म्हयने जाले फकत तर तुमकां आनीक टायम उरलोलो ना इट इज बेटर लेट देन नेवर आज पवित्र जाय सगळ्यांक व्हिडिओ शेअर कराय आनीक तुमलोय व्हिडिओ घाल्याय वॉट्सॅपाचेर सगळ्या वच दी जेजून आमकां हो इतलो टायम दिलो आपूण परतून येतलो म्हणून पूण आजून आमकां ही एक सवलत आहा आमकां हो एक चान्स आमकां देवान दवरलो आहा तूं आयज तर जितो आहा तूं हुस्कार घेता जाल्यार आतांचे आतां पवित्र जाव आनी राव नाका सगळ्यांक भोगोश आनी काबार कर उपरांत जेजू आनीक जेजूच्या शीस जुदेवाचे प्रांतांत गेले तुंय तो तांच्या सांगाताक रावलो आनीक स्नान दितालो सालिमा लागीं आयोनात थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनीक लोक थंय वेतालो आनीक स्नान घेतालो जुवांवाक अजून बणकोणीत घालूंक नासलो एकदां जुवांवाचें च्या कांय शिसांनी एका जिदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनीक जुवांवाशी येवन तांणी म्हणलें राबाय जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनीक जाचे वेशीं तुवें गोवाय दिल्या आनीक जाचे वेशीं तुवें गोवाय दिली तो पळय आपुणूय स्नान दिता आनीक सगळो लोक ताचेशी वेता जुवांवान जाप दिवन म्हणलें देवान दिल्ले शिवाय कोणाक कांयच मेळोना हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे वेशीं गोवायकी दितात होकोल म्हणल्यार न्हवऱ्याची ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे कुशालकायेन मुरगोडटा हीच म्हजी कुशालकाय ती आतां बरोवन आयल्या तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय तर हिंगा आमकां दर एक कातोलिकाक कळपाक गरजेचें जेन्ना दुसरो मनीस जो पळय कातोलीक ना तो तुजे लागीं येता तुका विचारता जेजू देवाचो पूत न्हय तुका सांगता आनीक अशें बायबलाचें सगळें आड उलयता तेन्ना तुमी ताका कितें जबाब दिवपाचो की जेजू तुगेल्या जिवितांत वाडत वचूंक जाय जेन्ना जेजू तुगे जिवितांत वाडत वयतलो तेन्ना तूं पवित्र जावंक देंवचाराक नाकारूंक पावतलो आमी गोंयकार कातोलीक फाट कितें उरल्याय आमगेलो बायबल घेयलोलो तेच सुवातेर आहा तो मागीर समुदाय भायर काडटाय नाजाल्यार एक भायर काडटाय सायबीण घाराक त्या दोणां कितें रिडींग करूं बायबल रिडींग आहा जाल्यार नाजाल्यार तेरसाचें आसताय पूण ताका कांय इफेक्ट आसना कोणाकलें दुयेंस बरें जायना घरांत सगळीं दुयेंसान सारकें काबार जालो हांवें तरूय पूण बायबल वाचल्यार कांय जायना ताका लागून गोंयकारांनी खूब सोडला आनीक सगळीं गाडी स्टार्ट मारून धांवली वेलांकणी नाजाल्यार खूंय झोरीको उदक मेळटा जाल्यार कोण झोरीको वचोन न्हांवताय खंयचे हिंगा 5 जुजे वाज थिंग झोरीकोडे ते झोरी उदक वयल्यान घाताय अशें करून सगळ्या वस्तूंचेर मनशांगेलो भावार्थ जाला आतां तर हे मनशांक तुमी सांगपा जाय जे मेरेन तूं कातोलीक जायना हेंचो हिंगा बरयलां जेजून हेंचो सांगलो आहा हिंगा हेणें जुवांवान की तुमी जेजूगेलो बातिजात घेवपाक जाय जेजू तुमगेलो जिवितांत वाडोवंक जाय
नाजाल्यार मुगे व्हिडिओ तांकां शेअर कोराय डायरेक्ट. तुमी कोण प्रश्न कोताय, कोणा तो दुबाव आहा जेजूचेर, जेजू कोणाच देव, तांकां मुगेलो व्हिडिओ शेअर कोराय. नाजाल्यार तुमी सांगाय, तुमी सांगिल्लें हांवें सांगिल्लें एकूय. दर एक कातोलिकान पवित्र जायन आमी हो एवांजल परगोडूं जावो. तेजे उपरांत आमी इगोर्जी मिसा वचपाचें. खूंय जावं, गोंया जावं, लंडना जावं, दुबाय जावं, खूंय जावं. बेस्ट इगोर्जी वयता तें कांय फायद ना. आमगेल्या जिवितांत जेजू वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजून हें सांगिल्लें, तुका तर सर्गीच्या राजार भितर सरपाचो जाल्यार तूं सगळ्यां परस ल्हान जावंक जाय. आयज जुवांवूय तें सांगता, सांजांव. पूण आमी कितें, आमी बरो सांजवां बरें कोप मारताय आनी मागीर देंवसारा व्हड कोताय. कातोलिकांक कोप मान मान देंवसार सारको व्हड जालो आहा. आनी तेका लागून आतां गोंयांत सोडटाय गोंयकार चुये. कोवीड दुयेंस येयलां, सगळें काम वचोन गोंयांक सोडटाय, बसोवन दवरलो आहाय सगळ्यांक. तर हितू कारण गुन्यांवकारी कोण? कोवीड दुयेंस गुन्यांवकारी, चायना गुन्यांवकारी ना. दर एक कातोलीक गुन्यांवकारी, कित्याक गोंयकार कातोलीक पवित्र न्हय. खंयच्या कातोलीक जावं, सगळे कातोलिकांनी पवित्र जावपा जाय. नाजाल्यार तुका जिवितांत कांय बरें पडना. तुमी अदीक अदीक ल्हान जायत जावपा वचपा जाय गोंयच्या कातोलिकांनी. ल्हान जावप म्हळ्यार कितें सगळ्यांक सजमणी दिवपाक. हो बायबल आमी सगळ्यांक सजमण दिया, सगळ्यांक पवित्र कातोलीक करया आनी आख्ख्या गोंया अजापो मिलाग्रिनी भरया. तर हिंगा आमकां मेळटा की बातिजादाचे वयर की जो मनीस बातिजाद घेना कातोलीक इगोर्जेंत, जो मनीस बातिजाद घेना तो मनीस तेणें क्रिस्तांव देखून म्हणपाचें न्ही. जो मनीस कातोलीक इगोर्जेंत बातिजाद घेना त्या मनशान क्रिस्तांव देखून म्हणपाचें न्ही. तूं जेजूगेलो गोवळी जातलो जेजून सांगिला ते पद्दतीन. देवागेरी पद्दती आहा. तूं खूंय वचोन तुका खूंयचे होंडां बुडयलो जाल्यार तूं पवित्र जाता ना. तूं अमके भाशेचे कपडे घालून तूं ते होंडां बुडवलो तूं पवित्र जाता ना. हे सगळे तुमची फकाणां कोताय. तर तुका तर खरेंच देवाचे भेटवणेंत भाग घेवपाचो जाल्यार तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचो. ना जाल्यार तुगेलो हो दुसरो धर्म आहा तो कित्याक शिरी पडपा ना पवित्र कातोलिकां भायर आहा तो. आनीक जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तूं जेजूचो शिश्य जातलो. जेजूगेलो शिश्य जातलो जाल्यार तेका पद्दती आहा. जेजूगेले शिश्य दर एक कातोलीक जावपाक फकत शेकता. दुसऱ्याक कातोलीक जावपाक दुसऱ्याक पवित्र जावपाक चान्स ना जे मेरेन तो मनीस कातोलीक जायना. तूं जेन्ना पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना तूं जेजूचो शिश्य जातलो. आनीक तेन्नाच जेजून म्हणलां म्हजी मेंढरां म्हजो आवाज आयकतलीं. गुगलाचेर मानचोय. म्हजी मेंढरां म्हळ्यार कितें, जीं पवित्र कातोलीक आहाय तीं. आमकां आतां गोंयकारांक कोणा आयकना, भेरेलो आहाय. कित्याक पवित्र कातोलीक जालो न्हय गोंयकारांक. हेका लागून कातोलिकांक एकूच वस्त गरजेची, सगळ्यांक भोगसून वायट विसरोन मनाक शांती हाडून मन साफ दवरून हें पळय गोंयांत कॉम्पिटिशन पळय वचलां युट्यूबाचेर ऑर शेजाऱ्या मदें सोयऱ्या मदें ग्रेस्कायचें ऑर नांवाचें ऑर तुगे टॅलंट म्हणटाय तें वाडोवपाचें. हें सगळें आमी सारकें बंद करपा जाय. तेन्नाच की तुका सोयेग मेळटलो पवित्र जावपाक. जे मेरेन ह्यो संवसाराच्यो राडयो तुज्या मतीचेर आहाय, तुगे मोनान आहाय, तुगेल्या जिवितांत तुगे घोराब्यान आहाय, तुमचें निसणटोनूच जायत कळे मेळटा बायबलाचेर गुगलाचेर मानचुये. वड आमकां 28 कितें सांगता, हांव क्रिस्त न्हय पूण क्रिस्ताच्या मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला. जेजूच्या मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. तर जायत्या सुवातांचेर आमगेलो सांत संजांव जेजूचे पयलो येयलो. कित्याक धाडलो देवान? वचो आन्सर थिंगा आहा. मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला. कित्याक मुखार वचूंक? की लोकाच्यो वाटो मोना लोकांक सांगपाक बदले वायट सोडाय आनीक सारक्या मार्गार बरें जिवीत धाम आदाम्यांत मांडून
जिवीत तुमचें जियेयाय आनीक घोडये प्रवचणूय केलें आसतलें की सोडोम गोमोरा मारे हेजे युट्यूबाचेर सोडोम एन गोमोरा तेजें कितको निसणटोन जालें तें चोय. मागीर आमगेलो आनीक एक प्रॉफेट आहा निनेवे गेलो तो तेगेलें युट्यूबाचेर मानसुये तेका 3 दिसांनी मासळेन पोठान दवरलो जोना म्हणून. मागीर तो निनेवेक वचोन आख्खें निनेवे शार देवाचे कास्तिंतुलें साल्वार जालें. तर हे भाशेन जॉन द बॅप्टिस्ट म्हळ्यार संजोवान हे भाशेन प्रवचन लोकांक केलो आसतलें की जेजू येवपाचो जाला, देवाचो पूत येवपाचो जाला, आमचो सोमी आमचो सोरवोंडार येवपाचो जाला, तेका लागून तुमी जिवीत बदलात. पूण आतां सोजावांक आमी दुसरोच आकार दिला. सोजा म्हळ्यार बेबदिकाय आनीक लोफरपणां, टायट जावपाचें, बुच भर पिवपाचें हें जालां आमगेलें. सांजवान अशें करून करूं ना. सांजवान सांगलोलें देवाचें राज येवपाचें जालां संवसारांत आनी हें सांगपा लागून देवान रोसनार बापान सांजुवांक संवसारांत घायलो. आनीक सांजुवांच्या फाटल्यान आनीक प्रॉफेट कोण येयलो ना. कित्याक देवान थोडे मनशांक सांगपाचो प्लान आसलोलो सांजुवांचे उद्देशी तो देवान सुफळ केलो, शांती पावयलो आनीक सांजुवां निमाणो आमगेलो प्रॉफेट. ओल्ड टेस्टामेंटांत चोय सांजुवां निमाणो प्रॉफेट आनी सांजुवां फाटल्यान कोण येयलो ना आनी येवपाक गरज ना. कित्याक गरज आहा? जेजू हाडल्यार प्रॉफेट येवपाक गरज आहा ना. जें सांगपा आसलोलें जेजून सांगिलें आनी तुमकां हेर मनीस मारताय त्यो फोटी माताय. सांजुवांच्या फाटल्यान प्रॉफेटाची गरज ना. सांजुवांच्या फाटल्यान देव खुद मनीस जावन संवसारांत येयलो. तुमी हिंगा थिंगा कोण टॉम डिक एंड हॅरी हो कावन्सिलर तेज कावन्सिलरा बोली वचपाची गरज ना. देवान आनी कोणा धाडलोलें नाय. कितें वचपा जाय? गोंयकारांक हो कावन्सिलर आहा, तो हिलर आहा, तो प्रिचर आहा, कित्याक वचपा जाय? हे कोण सांजुवां तांकां देवान धाडल्याय? देवान धाडपाची आनीक मनीस गरज ना. तुमकां आनीक कसलीच तुमकां आनीक शिकवण दिवपाची गरज ना. सगळें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलो आहा. तुमी हिंगा थिंगा धांवन कित्याक तुमगेलो भेजो पेड्ड्यार कोताय, दुयेंस कित्याक वाडून घेताय तुमी? तुमकां हो बायबल तुमगे हातीं आहा, आतां लॅपटॉपाचेर आतां मोबायलांचेरय आहा. वचून हो एप हो कोंकणी एप पवित्र पुस्तकां एप हांवें मोबायलाचेर डावनलोड केला आनी तो चोय हांव वाचिता वचोय मुखार दवरलो आहा एक मोबायल. तर इतलें सोंपें जालां. आमच्या हातींत देवाचें उतर आहा. आतां बोडसान आहा, मोबायल बोडसान घाताय. 24 वर आमचे बारबर भोंवता तो, पूण कितें फायदो आहा? आमी तेका सोडून हिंगा थिंगा हेगे खबर काडूं, तो कितें सांगत कामो चोवपा, तो कितें व्हड दिता कामो चोवपा, मागीर तुमकां हाल्स व्हड दिताय तुमकां फोंडां उडयताय लोक. हे सगळे फाल्स मनीस पडे आहाय, फोंडां उडोवपा मनीस आहाय आमी, तुमकां बरी देख दिताय म्हणून. हे सगळे नाटक, हे फकांड, हे सगळे देंवचार लुसिफेर ते. लुसिफेर जेजून सांगिल्लें आपल्याच्या नांवान जायते येतले ते सगळे चोर, नागोवणे, आशेचे. लोकांगे पयस रोजड्या घाराको धांवताय लोकां गेल्या. कित्याक पावंड्स मेळटाय मो हिंगा UK देखून. लोकांक सांगनाय, आरे म्हाका घाराको कित्याक येवपा जाय? कित्याक घाराक वचपा जाय लोकां गेल्या? तूं कितें पिद्रेलू थिंगा तेंगे कितें टॉयलेट बांदूं वयता, कितें बांदूं वयता, घाराक वचपाक कित्याक जाय? उतर बायबलाचेर आहा, तूं लोकांक सांग मरे, ना सांगाय मुगो. कोण सिस्टर म्हणटाय त्यो? हो रोजरा आपयत मो थिंगा धांवताय, तें रोजरा आपयत मो थिंगा धांवताय आनी चल पयशांची आस. वयलें नांव ब्रादर आनी सिस्टर आनी प्रिचर आनी कोण हे आतां कावन्सिलर म्हूण बसले ते सगळे फोटींग, चोर, नागोवणे जेजून मुलटे भाशेन. तेंगे मेज जेजून पत्ती मारली देव मंदिरांत चुये. कित्याक हे सगळे फकाण करूं भाय सगळे जेजूच्या नांवान. कातोलीक म्हणटाय ते फकाण कोताय. तेका लागून इगोजिमा सांगताय ब्रादर प्रिचरांक कांय आयक नाका, हे धोंगी सगळे. हे सगळे लोकांक होणा उडयताय. तेका लागून इगोजिमा ते पाद्री सांगताय हे कोण ब्रादर प्रिचर म्हूण कोण भायर सरल्याय हे कावन्सिलर तेंगेर तेंचे बोली वचनाकाय म्हूण. ते इलिगल म्हणून. ते तुमकां आनी होणा उडयताय. तेंचे बोले गेल्यार तुमी बेगीन मरताय. सांज जुवांवाच्या फाटल्यान देवाचो पूत जेजू देव खुद देव संवसारांत येयलो आनीक जेजूच्या उपरांत संदेश दिवपाचो मनशांक कोणाची गरज ना. देवाक गरज ना संवसारांत आनी कोणाकूय धाडूंक
देवाचो संदेश दिवपाक गरज ना. निमणी गरज आसलो म्हणटा ती सांज जुवांवाची सोज्याव. तेजे फाटल्यान देव खुद येयलो संवसारांत मनीस जायन, कित्याक लोक आयकना जालो. कोणाचे बोले वचपाची गरज ना आमकां कातोलिकांक. फोनाचें काम जाता. आनी तेंय जाल्यार हे कोडे फोटींग मनशां फोन मानाकाय. तुमी आनी होणां बुडोवपाचीं. मुगेलें तुमकां तर फर्स्ट टायम चॅनलाचेर येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शन वसाय व्हिडिओ काबात्री आनी 5-10 मिनटांन तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं, जेजूचे भाशेन जातलीं. आनीक मागीर जेजूचे भाशेनूच आमी काम करपाचें. मुगेले हेर व्हिडिओ चॅक कोरे, सगळें बरयलो आहा, डिस्क्रिप्शनान बरयलो आहा, सगळें कोरे. 5-10 मिनटांनी पुरो, 5-10 मिनटांनी तूं पवित्र जातलो पुरो. आनी सुबेज टायम नाका. हें फकत कातोलिकांक हा. हेरां पवित्र कातोलीक जातो जाल्यार जायतो मुखार तुवें वचपा जाय. तें मागीर मुगे व्हिडिओन चुये. जेजूचे फाटल्यान पळयले ते सगळे चोर नागवणे बरयलो आहा जेजून. म्हज्या नांवान येतले. आनी कोणा येवपाक गरज ना आतां. कोणा कडेन बायबला उद्देशी विचारपा वचपाक गरज ना, वड विचारपाक गरज ना. कित्याक बायबलाचें सगळें आहा तें म्हणल्यार तुगेलें काम जाता. पुरो धांवलें, भोंवलें, आनीक नाचलें, आनीक पुरो केलें तें आनी नाका. बंद कोरे कातोलिकां. तुमकां एक पयशाचो फायदो जावपाचो ना, पूण तुमचें निसणटोन पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तुमचें जिवीत आनीक तेंच पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तुमी मोत्तलीं. जेजूचे फाटल्यान कोणाच्या बोलेर वचपाची आमकां गरज ना. जेजूचे फाटल्यान देवान कोणाक धाडलेलो ना. जेजूचे फाटल्यान सगल्यांनी जेजू जायन, सगल्यांनी जेजूचे भाशेन पवित्र रावन अजापा मिलाग्र करपाच्यो. जो मनीस अजापा मिलाग्र कोनाय तेका सोड्याय, तो फकाण, वेस्ट. जो मनशा कडेन अजापा मिलाग्र जायनाय तो ब्रादर प्रिचर और सिस्टर कोण बसलो आहा, सिस्टर आनीक कोण ब्रादर और प्रिचर और हें कोण कावन्सिलर मात घराको बसलो आहाय, तेंकां सगळें सोड्याय. ते मिठा मारपाचें. ते तो जिवीत बोदलिनाय, तेंको तो अजापा मिलाग्र करून ते शिंकनाय, तेंको तर जायना, ते पवित्र कातोलीक जायनाय जाल्यार तेंचें निसणटो तेचे खोटा. तेंगेल्यो सगल्यो फामिलीक ते पिश्यां काडून सगळें सुण्या भाशेन मरपाचें. आतां ब्रेक मारय पुरो. नाजाल्यार देंवचार तुमकां घोडये दुसरे वराक बरयलो आहा बायबलाचेर, गुगलाचेर मानसुये. तुगेले दुसरे वराक कांयच तुज्यान सांगोंक जायना दुसरे वराक कितें जातो म्हणून. दुसरे वराक नेक्स्ट आवर हांव तुमकां सांगतालो सकाळीं उठपा तुमगे गॅरंटी ना म्हणून. आतां सारकें लेटस्ट बायबलाचेर म्हाका वड मेळटी जावन आसा. दुसरे वराक मानसुये, तुमी मानसुये गुगलाचेर. दुसऱ्या वराक तुजी गॅरंटी ना. केदोय एक्सिडेंट जायन मरतलो, केदोय एटॅक येवन पॅरलायज जायन गोटी जायन आसतलो, वेजिटेबल जातलो, कांय गॅरंटी ना तुजी. दुसऱ्या वराक फाल्यां सोडे खबर. सारकें क्लियर कोत्ता तुमकां हांव. म्हाका जाय तेदो येतलो, तुका जाय तेदो आपण पवित्र जातलो, म्हाका जाय तेदो जातलो, भुरग्यां जाय तेदो जातलो, भुरग्यांक काजर जातरी, भुरगीं कामां लागोतरी, नाजाल्यार हांव मुगे कॉलेज काबां जातरी, हांव काजर जातरी पवित्र जातलो, सगळें सोडे. तुमगे दुसरी वराक गॅरंटी ना. दुसरी वराची तुमगेले प्लान सगळे मिठा मारे. एक देखून प्लान तुमगेलो सुफोळ जावपाचो ना. हिंगा थिंगा धांवपाचें बंद कोरे आमकां. आनीक देवान प्रॉफेट धाडपाची गरज ना. कित्याक वचो आमचो निमाणो प्रॉफेट सोज्याव 29:31 वयर तावन येता तो सगळ्यांहून व्हडतो. प्रितुमेंतलीं उपजोतात तीं प्रितुमेचीं, आनीक तांचें उलोवणें प्रितुमेचें. स्वर्गार तावन येता तो सगळ्यांहून व्हडतो. आपणें देखलां आनीक आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. पुताचेर बावाट दवरतात. तांचें सगळें सासनीक जिवीत आसा. पुताक कालती जावंक कबूल नात तीं जिवीत भोगूंक पावची नात. पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. वायट ना जाल्यार एक बरयलें तें आच्या पुताक कालती जावंक कबूल नात तीं म्हणल्यार वायट मनीस. हेजो अर्थ म्हणल्यार पातकांत आहाय तीं. दुसरे भाशेन म्हणल्यार सगळीं कातोलिकां 99.99% गोंयची धर, तूं इंग्लीश धर, भायली धर, हुंचे भाशेन उलोवपाचीं धर, सगळीं कातोलिकां देव कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा.
क्रोध म्हळ्यार इंग्लिशीन कितें बरयलें तेंय सांगत तुमकां हांव. नेणारपण चड जालां कातोलिकां मदें. दुसऱ्या पिश्यां काडपाक भोंवताय, होंडां उडोवपाक भोंवताय. आपण आपल्यागे घर नळे आसतना दुसऱ्यागे घराचेर फातर मारून भोंवताय. रोथ, क्रोध म्हळ्यार रोथ. देवाचो राग, क्रोध म्हणटाय तें. तुमी जाणाय लुसिफेराक कितें केलें तें तुमी जाणाय? नाजाल्यार चोय गुगला वचोन चोय. लुसिफेरा देवाक कित्याक शेवटिलो उज्यांत? हो इफेर्न ताका कित्याक तयार करून दिलें तें चोयाय. आनीक जो मनीस पुताक खालती जायना जावंक कबूल ना, ती जिवीत भोगूंक पावची नात, ती इफेर्नांत लासतलीं. संवसारांतूय जिवीत भोगूंक पावची नात. पिशाचे सुण्याचे भाशेन जियेतलीं. चोय संवसारांत तुका खूंच कंट्री जायी, ते कंट्री नांव मारया आनी पर्संटेज चोयाय. कितू लोक डिप्रेशनाक गेलो आहा, ते कंट्रीन कितू एबॉर्शन आहा, ते कंट्रीन कितू गे मॅरेज जाताय, ते कंट्री केसो रूल लिगल केल्याय, ते कंट्री कोणा हात कातोताय, बोट कातोताय, कसलें पातो केल्या, चोय सगळें मारया मेळटा. आतां तुमी सोंशाचे भाशेन कानाचे हाडून तुमच्या जिवाची तशें आत्म्याची वाट लायनाकाय. तशेंच तुमच्या भुरग्यांची आनी गोऱ्याब्याची वाट लायनाकाय. येता ती पिळगी तुमची सारकी पिशाचे सुण्याचे भाशेनूय जियेतली. जशें रूख तशींच ताजीं फळां आनी तेंच बी पोत्तून गायले जाल्यार तेशीं जातलीं फळां पाडूच. तर तुमगेलो गोराबो पाडूच जातलो पिळगेचे पिळगेक. जे मेरेन तुमी आज तुमगेलें जिवीत बदलनाय, जिवीत नवसर नाय, पातकांची दूख धरनाय, तुमी आतां निमाण शुक्रारा वयतलीं, ओड्ड्याचेर हात मारतलीं थोडीं रोण दाखयतलीं, तोंडा चोयल्यार सारकीं भार आजलें दिसताय. होरेंच देवाचो मोग जेजून कोयस सोंसल्याय ते तेंगे काळजां आहाय दिसताय. सारकी काकूट दिसता चोवपाक. आनी मागीर तुमी देवा सांगताय, देवा काकूट म्हजी कर, काकूट करून दाखय. आमी काकुटीन जियेनाय आतां. आमी कुरपेन जियेताय देवागेली. कुरपा म्हळ्यार मोग. एक काकूट म्हणपाची बंद करयाय. ओके निमाण शुक्रारा एक दीस तुमी उगडास कोताय ओके जेजूच्या कुश्टांचो ओर निमाण सोनवाराक कोताय. ओके बरें आहा म्हूण तूं. इगोरज मातयेन फकत दोळ्यांकडे हाडपाक आमकां ही घडणी घडलोली ती दोळ्यांकडे हाडपाक इगोरज मातयेन आमकां एक देणें, एक बाग ओर एक ही पद्दत आमकां दवरलोली आहा ती करया. पूण खरेंच तुमी हें म्हणून खरेंच तोंडान म्हणटाय तें स्वत म्हणून मानून घेनाकाय. मुड्याय बेश्टें तोंडान म्हणपा जाय मुडय. पूण काकूट कर म्हणटाय तें उतर थिंगा सोडय, मुड्याय काबार करय. काकूट म्हणलें तुमी देवाक कितलें सांगिल्लें, देवा काकूट म्हजी कर, काकूट म्हजी कर, कांय मेळपाना तुमकां. आतां हो संवसार काकुटीचे जियेना. काकुटीचे पळे लोक जियेता तो सगलो पातकी. पवित्र पळे कातोलीक आहा तो देवाचे कुरपेचे जियेता, देवाच्या मोगान जियेता, जेजूचे भाशेनूच जियेता. आनीक ताका दुसरें उतर ना. पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. जो मनीस वायट तो देवाचे कुरपेंतलो भायर पडटा. देवाची कृपा तेजेर येयना. कित्याक ते खुद मनशान आपल्याक देवाच्या सुरशिल्लो पयस दवरला. देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. कोण जावं तीं भुरगीं जावं, कोण जावं वडील जावं, जाणटे जावं ओर सारकें पिकलें जावं, देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. पुता खालती जावंक कबूल नात तीं जिवीत भोगूंक पावची नात. देवाच्या राज्यांत म्हळ्यार देवाचे कुरपेंत वायट येयना. कितको येतोलें? काळूक तुमी बट्टन मारलो लायटीचो नपयत जाता. ते भाशेन वायट मनशां सगळीं वायट भोगताय. कित्याक मनशाची कूड देवान रचिल्या फकत पवित्र कातोलीक जायन जियेवपाक. तूं मातशें फेल जालो, तूं मातशें चुकलो जाल्यार तुजें निसणटन बायबलाचेर बरयलो आहा चोय. मरण तुजें सारकें दाराच्या उमराचेर लायलेता तुका जीत मारपाक. तर आमी हें सगळें वायट सोडपा जाय. आमकां सारको जेजू सारको उगटाबें सांगता, सारकें सोंप्या उतरांनी सांगिल्लें आमकां जेजून. एक कळ्ळें जायते कळ्ळेचेर जायत जाग्यांचेर बरयलो आहा. तो जेजू म्हणटा वयर तावन येता तो सगळ्यां वन ओडतो. प्रितुमेंतलीं उपजोतात तीं प्रितुमेंची आनीक तांचें उलोवणें प्रितुमेचें.
तुमी तुमचें उलोवणें म्हळ्यार कितें? तुमकां हे सगळे तियात्रिस्ट, कांतोरिस्त आनीक कॉमेडियन आनीक हिंदी आनी इंग्लीश कांतरां कोणूय जावं तो, कसलो एंटरटेनमेंट जावं, हें सगळें प्रितुमेचें आनीक तांचें उलोवणें प्रितुमेचें. ती पवित्र जालो न्हय. तेंचेर वयर तावन पवित्र आत्मो तेंचेर येयलोलो ना. ती देंवचाराचे गुलाम जालो हांय. आनीक तें पळय जें आयकोता तें तुज्या मतींत वेता आनीक जशें एक बीं किल्लोन तेजी रुपी जाता, मागीर झाड जाता, मागीर तीं फळां दिता. ते भाशेन तूं पळय कितें आयकोता कानांनी, दोळ्यांनी वायट पळयता, दुसऱ्याक मनान शिराप घालता, वायट चिंतता, तेजें एक दीस व्हडलें झाड जातलें वायटाचें सगळें. आनी वायटाचें झाड तुज्या जिविताचो, तुज्या गोऱ्याब्याचो, तुमगेल्या कुसव्यांत आसलोल्या भुरग्याचो घात घेता. ही ती पद्दत. कोणागे भुरगें डिलिव्हरीचें मेलें, वो कोणागे माय मेली डिलिव्हरीचेर, कोणाक गुन्यांव? देव मानना. जोण एकल्याचो गुन्यांव. जोण एकल्याची माय पायचो गुन्यांव. कित्याक मायन पायन ताका शिगोवंक न्हय. माय पायचो गुन्यांव म्हणल्यार जी काजाराचे साक्रामेंताचे भायर कुडीचो संबंद जोडटात, तेका लागून भुरगें रोसता आनीक मागीर तें अबॉर्शन कोत्तात, हेंचो गुन्यांव. जंय एक पातोक आहा, बारीक देखून पातोक जावं, तें एक दीस व्हडलें जाता. जे परी इस्कलान भुरगीं पेन्सिलो रब्बर चोत्ताय, घाराको मामा फुलोता, तेणें तेगे बूक हाडलो, रब्बर हाडली, पेन्सील हाडली, पेन हाडलें, मागीर ते व्हडले चोर जाताय, नागोण जाताय, मागीर पोजोळपणां वयताय, ड्रग्सां वयताय, सगळें वाडोत वयता तें बी तें. एक केसलें उतर घाल तें बी तें वायट घाल तूं नाजाल्यार बरें घाल. तूं वायट चोयता तुगेल्या जिविताचो विद्वास जाता. तूं जेजूचे भाशेन जियेता, तुजें जिवीत पोरजोळत, खुशाल भरीत, आनंद भरीत तुगें जिवीत जाता. तर जें तूं आपणायता तें तूं भोगिता आनी ते भाशेन तुजो गोरायबो जाता. तुजो गोराबोय ते तुजेच भाशेन जाता. तर हेका प्रितुमेची म्हणटाय. तर आमकां वयर तावन येता तो पवित्र आत्मो आमी आपणावपा जावो आनी तो आपणावपाक सगळ्यांची पातकां भोगसून वायट जिवीत सोडून ताचेर दूख दवरून आमी तें फावो करपा, आमी तो मेळोवन घेवपाचो पवित्र आत्मो. स्वर्गार तावन येता तो सगळ्यां वयर व्हरचो. तर तुमकां मनीस सांगता तुका हे सोरपा माल म्हणून तुजें वायट येयलें, तुवें शेजऱ्यां दुखयलीं, सोयऱ्यां दुखयलीं म्हणून तुजें वायट येयलें, आनीक कितें जालें म्हणून तुजें वायट येयलें, सगळें सोडय. जेजून सगळें भोगशिलें. आनीक ह्यो मोनजात्यो हो सोरोप आनीक तेका लागून तुजेर वायट येयलें म्हणटा ती फोकाणां. हे आमगेल्या कावन्सिलरान खुद कातोलीक कावन्सिलरान सांगलोली खबर तुमकां सांगता ही. तुवें सोरपा माल म्हणून तेणें एकट्याक सांगिल्लें. व्हडलो कावन्सिलर गोंयचो, चडसो गोंयचो सगळो लोक तेका वळखता. कातोलीक. तेणें हे मनशाक सांगिल्लें की तुज्या गोऱ्याब्याचेर वायट येयलां, भुरग्यांची दुयेंसां तुज्यान काडपाक जायनाय, हें तुजें सगळें वायट येयलां तें तुवें घरांत सोरपाक मारलोलो म्हणून. येसोले आमगेले कातोलीक कावन्सिलर, ब्रादर सिस्टर प्रिचर जालो आहाय. हे सारके विकाचो स्वरूप म्हणटाय तेसोले. तर आमी गोंयकारांनी सारकें चतूर रावपाची गरज. तुमी लोकां कडेन एकोडे तेकोडे विचारून भोंवताय, आगो कोणू आहा गो, आमगे घरां बरीं नाय मुगो, हें ना मुगो, तें ना मुगो, कोण आहा गो रोजार करपाचो, रोजरा वचपाचो, हें सगळें बोद कराय. हीं पड विचारताय तीं तेंगे जिवीत जनवरां भाशेन. कित्याक आमकां देवान एक एकलें आपल्याचे भाशेन, देवाचे भाशेन रचलें, पूण तीं जिवीत आपल्याचें खुद आपल्याचें जिवीत जनवरां भाशेन करून घेताय. आमकां दुसऱ्याच्या आदारा वचपाची गरज ना. आमी दुसऱ्या आदार जावपाचो. जेजून सांगिलां चोय गुगलाचेर, हांव दुसऱ्यांक आदार करूंक आयला, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयला. न्हय सेवा करून घेवपाक, पूण दुसऱ्यांची सेवा करपाक. आमी कातोलिकांनी दुसऱ्यांचे सेवक जावपाक जाय, दुसऱ्यांक प्रवचन करपाक जाय. दुसरीं कोण चुकलीं जाल्यार तांकां आमी मार्गार हाडून तांकां पवित्र करपाक जाय. ते हे भाशेन दर एक कातोलीक आमी पवित्र जावपाक जाय. स्वर्गार तावन येता तो सगळ्यां वयर व्हरचो. आमकां मनशांगेलें आयकपाची गरज ना. जेजू स्वर्गार तावन येवन आमकां सगळें सांगून गेलो. तेजे उपरांत आनीक स्वर्गार सावन कोण येयलोलो ना. तर
आनीक तुमकां कोणू कितें सांगू आतां स्वर्गा सावन हो येयलो तो येयलो सगळीं फकाणां खबर सोडय हीं सगळीं संवसाराचीं फकाणां मनशां गेलीं. तुमकोडे हेच मानूं जायना तुमी आनी कोणागे कितें मॅसेज आयकोन रावताय. तुमकोडे एक बायबल आहा तो तुमकोडे पाळूंक जायना आनी कितें मॅसेज आयकोन भोंवताय तुमी लोकां कडेन. स्वर्गार तो येता तो सगळ्यांक व्हरतो आपणें देखलां आनीक आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तोरूय पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. दुसऱ्यां बोले धांवताय आमी. कावन्सिलर कोण आहा गो रोजार खूंय जाता गो रेतीर खूंय जाता गो. फामिलीचें म्हाजें आनी पाड निसोणटो वयल्यान. जेजू म्हणटा आपणें देखलां. आपण ओरों बागतावन रोचणार म्हज्या बापाचे बरोबर आसा. म्हजे भोगोयर म्हजे विणे कांयच रोचून येवंक ना. आनीक तुमी देवाची रोचणां हे मनीस हे कावन्सिलर हे चोर पळय आहाय तेंचे बोले तुमी वयताय. जेजू म्हणटा आपण खूद येयला आनी खूद कितें करपा जाय तें आपण तुमकां सांगता. आपणें देखलां आनीक आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तोरूय पूण आपण साक्षी दिता म्हूण जेजू. पूण कातोलिकांक कित्याक मानून घेना कातोलिकां येना म्हूण तूं खबर सोड. ती तुमी पवित्र कातोलीक जात्रेची तुमगे देखी उदेशी ती पवित्र जातलीं. कोणा पवित्र करून भोंवनाकाय गरज ना. तुगेली देख तुगेलो वावर तुगेली चाल तुगेलें उलोवप मनशां पुरो. तुमी रेब्यां रावन दुसऱ्या तुमी पवित्र तुमी दुसऱ्या कातोलीक करून भोंवनाकाय. तुमी पयलीं पवित्र जाय. कांय फायद ना कातोलीक करून. पवित्र जर तुमी जाय न्हय जाल्यार दुसऱ्या कातोलीक करून कितें मेळटा. ती मागीर तुमकां आनी शिराप घातली वयल्यान. आमी कायलीं आसलीं तुमी आपल्या कातोलीक करून उज्या उडयली म्हणून. आतां तेंगेली फामिली तांकां मारूंक भोंवता कित्याक. कातोलीक जायन तेणें फामिली कितें बरें केलां. ती कोणू आसूं तेंगे फामिली तांकां जिती मारूंक भोंवता. वो घरांतूं भायर घायलें सोडून दिलें घरां आनी पांय दिनाका म्हूण सांगिलां. तूं तर कातोलीक मनशा कडेन काजार जायनासतना तूं दुसऱ्या धर्माक काज जाला कितें फायदो आहा. तुवें तें कातोलीक केली आतां ती तोंड दाखयनाका म्हणटा आपल्यागे घरां. कित्याक तुमी तेंगेलो धर्म सोडून ती कातोलीक जालें मग तेंकां तोंडाक घरां तोंड दाखयनाका म्हणटाय. कित्याक तेणी फामिली कांय आदार केलो ना. कातोलीक जायन कितें फायदो आहा. आहलो थिंगा ती बरी आहलो म्हणटाय. कातोलीक जातो जाल्यार तिंगा प्रॉब्लेम ना. कित्याक त्या मनशा कडेन जो मनीस कातोलीक जाला आपल्यागेलें सोडून त्या कडेन अजापा मिलावऱ्यो करूंक जावपा जायो. नाजाल्यार कितें फायदो आहा कातोलीक जायन. मिठा मारपा सगल्यांक. कातोलीक कित्याक जावप मिसा कित्याक वचप कांय फायदो ना. तुमी कितलीं मिसा आयकाय कितले कुमन्यांक घ्याय पिशांच्या सुण्या भाशेन मेलीं चोय घरान खुद्द घरान नदर मान चोय. जेजूची साक्षी आमी मानून घेया. हिंगा बंद करया फाल्यां दिसा कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक कोरेत आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादादी वाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियान आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड दुयेंस तांचे सोरशिल्लें पयस कर. सगल्यो आडकुळ्यो पळय कितें आसात भाटांच्यो और मेंबराच्या मदें सोयऱ्यांच्या मदें शेजाऱ्यांच्या मदें सगळीं दुर्गां मोडून सगळ्यां तांय तांचो मोग वाडूय आनी आडकुळ्यो सगल्यो तांच्यो सुटावे करून तांच्या फायद्याक जाता तशें कर. अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर लंग्सां उदो जालें तें हार्टाचें प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलें सुडलें ती आवड जालें ती पिश जालें ती मेंटल जालें ती भूल येलें ती भुरशेलें ती हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. जे मेंबर बिझनस करता तांचो बिझनस वाडय. जीं काम करतात तांचो पागार वाडय पोस्ट वाडय. जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर. जांकां कंपनीन बसोवन दवरल्यात कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांचो पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. वळ 33 ताची साक्षी मानून घेतात तीं देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात.
कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जेजू आमकां हिंगा कितें म्हणटा की जेजूची साक्षी मांडून घेतात. जेजून जायते कडेन सांगिलां की आपण देवाचो पूत. आपण जें कितें उलयता, जें कितें करता तें फकत देव आपल्याक करपाक फरमायता आनीक देवाचे उद्देशींच देवाचेंच सगळें हांव करतां. ताचे भायर हांव कांयच करिना. तर ही देवाची साक्षी हो जेजून पळय आमकां हो बायबल दिला तो सगलो रचणार देवाचे उद्देशी वस्तू केल्ल्यो जेजून त्यो वस्तू बायबलाचेर बरोवन दवरल्यो आहाय सगल्यो. आनीक हें कोण मांडून घेता तो देव रचणार देव सोत आनीक जैतिवंत देव म्हणून आपल्या जिवितांत आनी काळजांत मांडून घेता. तर हें आमी कोताय कित्याक जेजूक देवान पाठयला आनीक सगळीं उतरां जेजू देवाचें उलयता. आनीक जेजून सगळें देवागेलें कार्य शांती पावयलें. जेजूची देवागेलीं उतरां सगळीं शांती पावयलीं म्हणून माप मेजप नासतना देवान जेजूक वतमो दिलो. आनीक जेजून सगल्यो ह्यो अजापां मिलाग्र्यो केल्यो मनीस जायन संवसारांत. मनशा कडेन ह्यो करपाक जायनासल्यो पयल्यो. ओल्ड टेस्टामेंटा पोरन्या करारांत अजापां मिलाग्र्यो जायनासल्यो. तर आतां नव्या करारांत ह्यो अजापां मिलाग्र्यो आमच्यान करपाक जाताय. कित्याक जेजून देंवसाराक सासणाच्या सासणाक हारायलो. देंवसारान पळय अधिकार काडून गेल्लो आदाम एवे कडेन तो जेजून अधिकार पोत्तून घेतलो आनीक देंवसाराक हारायलो. आतां देंवसाराक संवसाराचेर कांय अधिकार ना. देंवसाराक मनशाचेर कांय अधिकार ना. जे परी देवान आदाम एवेक रचून इडन गार्डनाक घायल्लीं ते भाशेन देवान आतां आमकां पोत्तून हो संवसार एक इडन गार्डन केलां. आनीक तें कोत्तोलें जाल्यार आमी आमकां तर हें हो संवसार तर इडन गार्डन तर आमकां हो संवसार जातलो. पातकाचे वेळेत पवित्र तो हो संवसार आमकां जातलो जाल्यार आमी पवित्र जायन संवसारांत जियेवपा जाय. ताची साक्षी मांडून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात. आनीक हें तर आमी केलें जेजूगेलें तर आमी मांडून घेवन जेजूगेलो मादामेत सगल्यांक खबर परगटात आनी सगळ्यांची दुयेंसां बरीं करात. हो तर मादामेत आमी तर मांडून घेयलो जाल्यार आमकां माप मेजप नासतना वतमो दिता. जो मनीस पवित्र जाता जेजूगेलें मांडून घेता तेका देव माप मेजप नासतना वतमो दिता. हेकाच लागून ह्याच वतम्याक लागून आमी कातोलिकां जीं कोण पवित्र जातलीं तीं दुसऱ्यांक आदार करपाक पावतलीं. तीं दुसऱ्यांक स्वर्गार व्हरतलीं. ना जाल्यार कातोलिकांचे विणे कोणाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. पवित्र कातोलिकाचे विणे पवित्र कातोलीक नासतना मनशाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. तर ह्या संवसारांत आमकां चड आनीक चड पवित्र कातोलिकांची गरज. पवित्र कातोलीक म्हणल्यार वतमो आमकां पवित्र कातोलिकांक माप मेजप नासतना स्वर्गीचो बाप आमकां पवित्र वतमो दिता. तो जेन्ना तूं कातोलीक जातलो तुजीं दुयेंसां सगळें पयस वयतलें. दुयेंसां बरीं जातलीं कित्याक देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येता तुजीं दुयेंसां सगळीं बरीं जाताय. तुका पेकोण मेळटा. बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. आमकां जेजून जायते फावट सांगिलां मान चुय गुगलाचेर म्हजे विरेत म्हजे विणे नाजाल्यार हांव म्हजे भाशेन वावर करिनासतना म्हाका कोण स्वत मांदिनासतना कोणाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. जेजून सांगिलां हांव आपण खुद वाट सोत आनीक जिवीत. गुगलाचे मानचोरे चुये वाट सोत आनीक जिवीत हांवूच. म्हज्या बगर कोणाच्यान सर्गीचें राज पळोवंक जायना. हाचो आनीक हिंगा तें बरयलो आहा आतां की
बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. आनी ह्यो वस्तू सगल्यो देव आमच्या हातीन दितलो. आमच्या उतरांनी आमच्या कन्यांनी देव अजापा मिलाग्रो कोतलो. जे परी जेजूचे आदारान देवान हो सगळो संवसार निवारलो ते भाशेन आमी दर एक कातोलीक पवित्र जाल्यार आमच्यानूय दुसऱ्या लोकांक वायटांतली निवारून तांकांय पवित्र कातोलीक आमच्यान करपाक जाताय. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की आमी दर एक कातोलिकान पवित्र कातोलीक जावपाक. आनीक तुका तर हो व्हिडिओ वा चॅनल पयले फावट मेळ्ळें जाल्यार रोखडें म्हगे डिस्क्रिप्शन वचून व्हिडिओ काबात्री आनीक 5-10 मिनटांनी आतांच्या आतां पवित्र जाय. कोदला वयली कुर्से वयली उठ नाकाय. गोळ्या देंवसार तुमचो आयजीच घात घेयत नाजाल्यार फाल घात घेयत. कित्याक बायबलाचेर बरयलो हांव माऱ्यांचो गुगलाक की आमच्यान एक 5 मिनटांची 1 वराची देखून आमच्यान कांय गॅरंटी दिवपाक जायना. दुसरें वर हांव जियेतलो म्हणून म्हज्यान कोणाक सांगोंक जायना. हांव वचोन येता म्हणून म्हज्यान म्हणपाक जायना. जेन्ना तूं पवित्र जातलो जेजू भाशेन तेन्नाच देव म्हाका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. आनी ज्या मनशाच्या भितर आत्मो आसता पवित्र आत्मो आसता ताचे भितर खुद देव आसता. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो पुताचेर बावाट दवरतात तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. पूण खालती जावंक कबूल नात ती जिवीत भोगूंक पावची नात. पूण देवाचो क्रोध तांचे माथ्यार आसा. आमकां हिंगा जेजू सारकें सुटावें करून सांगता की जेजून केल्या त्यो वस्तू आमी करपाक जायो. नाजाल्यार आमकां जिवितांत तशेंच मरणाचे घडयेक तशेंच मेल्या उपरांत आमकां सगळें वायटूच घडटलें.